स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया मती मंदमी काहीच नेणे मती मंदमी काहीच नेणे सांख्य अथवा न्याया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। सगळ्यांक तुम्ही समर्थ श्री समर्थ वास करता असती अशी कळण येतस म्हाका। ते मी तुम सगळ्यांक समर्थ तुमगेल सगळ्यांक तू समर्थ रुपाक हांव वंदन करता। आणि आयची भागा सुरू करूया। आज पहिले मनोबोध म्हळ्यार मना श्लोक 44th मना श्लोक असो हांग तुतांनी मौन करका म्हूण सांगल्या। मना रे जनी मौन्य मुद्रा धरावी कथा आदरेस राघवाची करावी नसे राम ते धाम सोडून द्यावे सुखा लागी आरण्य सेवीत जावे जय जय रघुवीर समर्थ। आता हांग पहिले सांगले मनास पहिले श्लोकांत तांणी सांगले मना सज्जना एक जीवी धरावे एक लक्षात दवरी की जनी आपुले हित तुवा करावे उल्लोन जावं मौन धरून जावं तुगल हित खंयच्यान तसं तें तू करका केन्ना गप्प बसची रिक्वायर्ड आसा त्या वेळा गप्प बसका केन्ना उल्लोनची गरज आसा त्या वेळा उल्लोंका पण ते कल उलोवंका रघुनायका विण बोलो नको त्या श्रद्धेच अधिष्ठानाचेर तू उबरोवन बरो उलोवंका कल उलोवंचे असते सदा मानसी तो निजध्यास राव श्रद्ध हेंगा अधिष्ठान म्हळ्यार खरें माणे बिणे दवरून आमी वयरी किंवा स्टूलार उबरोवन खरें वयर साफ करतात तशें न्ही। अधिष्ठान म्हळ्यार खरें निज ध्यास मनाचे
अंतरांत आमकां श्री रामा गेले अधिश्ठान जावंका ताका स्मरण आसका आनी त्या स्मरणाचेर थावनूच जें जें सुचता सत्य तें उलोवंका तशी. तर आत्ता ह्या हंत ते सांगता ती मनारे जनी मौन्य मुद्रा धरावी, कथा आदरे राघवाची करावी. सगळ्या वेळा मौन्य मुद्र नाही, पण खंय रिक्वायर्ड असं, खंय गरज असं थंय जरूर राघवागल महती वाडटली अशी शिकलेपणे आमी उलोवंका. राघवागल महती केन्ना वाडटा की तागल चारित्र्य जेन्ना आमच्यान येता त्या रामागलें त्या वेळा आमी त्या प्रमाणे वागच्या लागतात. कोणाकय मदत करी, तागल औदार्य, तागले हें प्रेम, तागल शिस्त, तागले क्षत्रिय म्हणून तागल सामर्थ्य कस पुरुषार्थ करचो तें सगळें जर घेवन कथा आदरे राघवाची करावी. म्हळ्यार सगळ्यांक पट्ट अशी आमी उलोवंका, सत्य उलोवंका. आनी खंय रामागल भक्ती ना, राम म्हळ्यार रामूचेच न्ही, राम कृष्ण कोणें जाता, कळ्ळें न्हय. राम मस्त हें आशिल्लो. आज तांची एक कविता म्हाका मेळ्ळी, ती तुमी फॉरवर्ड केली, तुमी वाचली आसतली. थोड्या जाणांक आवडलें म्हणून तांणी एक मेसेज पेटयला. जाल्यार कथा आदरे राघवाची करावी. त्या रामागले नसे राम ते धाम सोडून द्यावे, सुखा लागी अरण्य सेवित जावे. कळ्ळें न्हय. आतां पयलो श्लोक मनारे जनी मौन्य मुद्रा धरावी. मौन म्हळ्यार कळ्ळें की वाणीन आमी रामनामाचो उच्चार करतात, बरोबर. तर तांणी सांगलें प्रेमळ लोकांक संगतींत आसतना आदरपूर्वक कथा कीर्तन करयेद. सगळे जाण एक आवडीचे लोक जमले ती. आतां आमी सगळे दासबोध श्रवण करच्या जमल्या ती, समर्थ उलोवन घेतात. तावळी ते मायकाच कामपुणी हांव करका न्हय, उलोवंका, तसलो उलोवंका, वाणीने रामनामाचो उच्चार करता. जय जय रघुवीर समर्थ. प्रेमळ भक्त तुमी आसा ती सगळे जाण आनंदाने आयकूनच्या बसल्या ती. तावळे कथा कीर्तन करी हे म्हणा. आनी नाजाल्यार बाकी लोकांक तूं फालतू बडबड करता लोकांक जर तुमी आयली पंचायतीक करता बैसू गॉसिपींग करता, तावळे आमी थंयच्यान उठावन वचका आमकां आयकूनच्या जायना नाल्यार निदान आमगेले कान बंद दवरका ती आनी तोंड बंद दवरका. मौन म्हळ्यार कळ्ळें की व्यर्थ शब्द चावटी म्हणटात ताका. म्हळ्यार कल्लेपणी उलोवचें म्हणून उलोवचें. ताका कसलें म्हळ्यार अशी बिटींग अबावट द बुश, कल्लेपणी कशें असो अगो कसल करचें, अशी जाल गो, तशी जाल गो, हें गो तें गो, हाक बर ना गो, ताका कशें ना गो, कसलें केलें तरी म्हाका बेजार येता, असलें सगळें जें म्हळ्यार जें नेगेटीव थिंकींग आसा न्ही, तांतू आमी जमल्यार आमगेल उलोवण्यान तें तांकां कन्वर्ट करूंक शिकोवंका. म्हळ्यार नेगेटिविटीज काडूंक शिकोवंका. आनी तें जर आमकां जमना आनी तें हट्टाने राबलें ती ना आमी तशींच उलयतलीं म्हणून, तर थंयच्यान उठान वचका क्लेवरली. किंवां कान बंद करता ती तोंड बंद दवरका, मौन मुद्रा धरावी. आनी ज्या घरांत वचूल्यार राम भक्तीचो एक उल्हास ना, म्हळ्यार देवाल कले तांकां आवडीची ना, फक्त प्रपंचान गुंतलें फक्त. आनी होडविका म्हळ्यार हें फर्निचर पळय, तें फर्निचर पळय, हें इंटिरियर्स केल्या, तें इंटिरियर्स केल्या. राबतलो मनीस दोग जाणां आनी 4 बेडरुमाचें आसूं न्हय म्हणना. एक मनशाक कितले बेडरूम लागतात न्ही, 2च्याक. ते कडेन आमी अशी साफ करता ती आमगेलो हो अशें करता, हो डस्टींग करता, तें पळय कलेक्शन केल्या, हें कलेक्शन तें कलेक्शन, ठीक आसा. पण तेंच उलोवचें तें कोण आमकां करूंक साध्य केलें तो श्री राम आमगेलो मागशीस हें सांगचें केन्ना सांगका म्हणना, पण तांगेले वागण्या वयल्यान कृतज्ञता दिसून येवंका. वय गो देवा दयेन अशें जाल्लें, हें पूण तोंडान देवा दयेन म्हाका कितलें सगळें पयलीं नवीन राबयलें न्ही, कसलें नाशिल्लें गो, हें पळय घरांत आतां कितलें सामान येयलें तें म्हगेलें रामान पुरयल्या. ही भावना, ही उदात्तता आमगेल्यान आसका. त्या राम भक्तीची खंय उल्हास ना की फक्त प्रपंच आसा, त्या घरांतून नेगेटिविटीज वास करतात. आमी तसल्या घरांत शक्यतो वचून नुस्तें आमी आ बैल मुझे मार म्हणून आमगेलें आयुश्य आमगेले क्षण मौल्यवान आसात, गेल्लेले क्षण परत येना. त्यापेक्षा आमी आमगेलें घर स्वस्थ बसका आनी राम नाम घेता बसका, किंवां आमी तें निरीक्षण तांणी सोहम जप सांगिल्लें तें आयकता बसका, शांत बसका. नाजाल्यार खुशाल अरण्य सेवीत जावें म्हणल्यार हांगा अरण्यांत म्हळ्यार रान्नां वचका म्हणना, वागाले तांकां खावन दिवच्याक. आतां आमगेलें गोंय थंय सुद्दां बिबटे मेळटा, बिबटे आयल्यात खंय.
रस्त्यार फिरता ती भंय दिसता चारी सुण्या पेट्टांक ताणें मारली खंय कोण तरी आयला आसतलो वाट चुकून तर वाघ आमकां भिता आमी वाघा भिता ती तशें जाता तरी त्या खातीर अरण्यात जावन म्हळ्यार खास अरण्यात वचून रावपा म्हणना जाल्यार खंय तरी एकांतांत बसशीत न्हय घर सुद्दां कोणें ना जाल्यार तें एकांतच आस किंवा हांगा अरण्य म्हळ्यार निसर्ग आसा निद्यांत खंय पण घुमटी एखादी बाग आस लोक फिरता आसत जाल्यार आमी त्या लोकांतान सुद्दां एक बेंचार वचून आमी बसली रुमू 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 वार व्हांवता वॉक घेतलें शांत बसली तुमगेले कल प्राणायाम कल करचे आशिल्ले केल्ले आनी शांत बैसून कल चल्ल्या म्हणून तो आमकां साक्षी भाव वाडयता कळ्ळें खरें म्हळ्यार मौन म्हळ्यार नुस्तें उलोवचें ना हाका मौन म्हणनात मौन म्हळ्यार खंयची गो शास्त्रान सांगल्या मननशील जो आसता मनन म्हळ्यार सतत योग्य विचार करता आसता कसले आयकलेले ताजे रवंथ करता भशेन ताका एकांत लागता आनी तो एकांत घरांत मेळटा म्हळ्यार बाथरूम टॉयलेटान सुद्दां तो एकांत मेळटा न्हातना करतना इमॅज केल्लें हें केलें की न्हिदतना न्हिदोनच वेळार कोणें डिस्टर्ब करनात बाकी सगळें न्हिदलें ती म्हाका जागृत जालो ह्यो म्हाका न्हिदो पडना गो कसो करचें म्हूण म्हणचे बदलाक आराम बसका न्हीद पडना तें हेंच उत्सव साजरो करचो शांत बसचें आनी आमी ते सायुज्योत्सव म्हणटात न्ही तशी सायुज्योत्सव साजरो करचो आमी देवाल इतलो उडास करचो की तागल सतत आमकां साथ आसता असले कायम जागे पण दिल तरके हरकत ना देवानी न्हीद पडनाशी जाल्यार तें नाम घेता 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 तोच आमकां सांबयता आनी शांत न्हीद लागता देवाल नाम घेता न्हीद येता शांत न्हीद लागता तर तें मौनान थोडें उलोवण आसता जाल्यार मननशील आसता न्ही ताका मुनी म्हणटात आनी मौन हें मुनींगेल व्रत आसता ताका मौन म्हणटात थोडे जाणांक मौनी बाबा म्हण खंय खंय पिक्चरान थंय दाखयतात बा कले म्हळ्यार कितें पाटीर उलोवन दाखयतात पाटीर बरोवन दाखयतात तें खरें मौन न्हय तें मौन न्हय गप्प राबका अजपा जप जो विचार सांगला न्ही दासबोधान 17व्या दशकांत तुजें होचें दशक समास पंचांत अजपा जप सोम आजर्त दिला तोंडान आनी नांकान श्वासोश्वास जो चलता ताजे 8 प्रहरांत म्हळ्यार 21,086 त्या जपाची हें जाता प्रत्येक श्वासा एक एक जप नाम येता तर तितले प्रत्येक श्वासा गणीत नाम घेतलो आमगेले तितलें जमना परमेश्वर इतलें नाम घेता आमचे खातीर आमी तागेलें नांव घेवचे बदलाक तोच आमगेलें नाम घेता तोच घेता आमचे खातीर आमी न्हिदले तरके घेता उठले तरके घेता सतत श्वास तें हांवच तोच हांव नुस्तें एक मनशाक गुरून कल नाम दिल गो तुझं जसं व्हायचं तसं होईल हें नाव पण अट ही घालेली तुका नाम दिता पण तो मागशी लागेल म्हाका नाम दी म्हणून तरी त्या स्वाम्यान सांगलें आपण नाम दिता गोंदवलेकर महाराज की कोण किता निशेसता तर ताणें सांग पण ताजो अर्थ विचारचो ना आनी फक्त श्रद्धा आपण नाम दिल्या त्या घेता बशें तर तो मनुष्य तागल कर की ल्हान तूं लॉस जालें म्हणून बिजनेसान ताणी मुंबई ताका कोणकी थंय ताण गेलेलो थंय यो तो आत्महत्या करून भायर सरलेलो म्हूण थंय वचून थंय ताका बरें दिसलें म्हूण राबलो कडेन ताका दिसलें आपणें अनुग्रह घेवंक स्वाम्याले म्हूण ताणें विचारलें हांनी मस्त अळम टळम केलें ताका दिवच्याक आज नाका फाय यो पर यो अशें सांगून 8 दिवस अशीच ताका लांबयलें मुद्दाम कडेन हो अशीच राबतकी धांवन वता पळोवच्याक आनी कड्डेरी ताका हेंच सांगलें की तो हो जप करी हांव तुका अर्थ सांगना अर्थ विचारचोच ना पण अखंड जप कर तुगेलें कल्याण जातलें कड्डेर पळयल्यार परत भायर सरलो तो आनी ताका खरेंच आवडलें मनांत रमलें आनी जसं व्हायचं तसं होईल मनांतल्या मनान म्हणच्या लागलो पण त्या शब्दांत अर्थ कळना तर की ताका त्या गुरून मंत्र दिलेलो म्हण तांगेलो आवाज सो येतालो जसं व्हायचं तसं होईल तांणी हें दिलें बरें इन्स्पिरेशन तर तागल जी एन्झायटी आशिल्ली ती कमी जाली मग बिजनेसाचें कशें जातलें हें जातलें तेन्ना आनी तो मनांतल्या मनान म्हणटची तो शांत बशिल्लो बसान तूं एसटी बसान तूं आनी ताका जेन्ना एकदम घस्क बसलो आनी जागृत जाली परत हें चालू जाली तावळ पळयल्यार मस्त गर्दी आनी कल जाल म्हूण कळना
पुराय जाण येवन ताका पांय पडताले खंय. ताका दिसलें आपणा खंय पांय पडतात हे लोक म्हणून. आपण सादो मनुष्य कोणाला गुर्त ना ताका. जर एसटीन बाकी सगळे लोक तर ताका येवन पांय पडतात खंय. तो ड्रायव्हर सुद्दां तर कल्ल जाल्लें म्हण. तरी ते हे एस टी ती बाजू वचून एक झाडाक आत दळून थंय राबली, बंद पडली. आनी तें जर झाड नाशिल्लें ताजे ब्रेक वायट जालेले खंय. ते दरींत कोसळटलशीं तें बस सगळें मोर वता आशिल्लें. जाल्यार ताणें सांगलें, एक तूं अशी एकलोच आशिल्लो जो आमचे खातीर प्रार्थना करता आशिल्लो देवा लागीं. आमचे खातीर तेमीत आमी सगळे जाण वाचलीं. तेमी ती तूं ग्रेट असो म्हणून सगळे जाण ताका पांय पडटात. तो सांगता, मगल ग्रेटनेस कसलें ना तातूंत. हांव कसलेंय करनी. हांव फक्त मगल गुरून दिलें हांव नाम घेता बशिना आनी टोटली म्हळ्यार म्हाका कसलें गोत्त सुद्दां जायनी म्हण. तशी तो नामाच महिम आसा. मौन म्हळ्यार नुस्तें उलय नासतना रावचें न्हय. तरी आमी खंय गरज आसा आमी जे सत्य उलयतात की असत्य उलयतात ती, ही योग्य वेळ आसकी ना उलोवची. आमी कोणाल्या उलयत आसा ती हें सगळें मनांत घेवन कडे मनारे जनी मौन मुद्रा धरावी. कथा आदरे राघवाची करावी. खंय सगळे एकच आवडीचे लोक मेळटात. देवागल भक्तीची आवड अशी भक्ती रसान दुमतली. तसल्या मुखार जरूर रामकथा म्हणा, कृष्ण कथा म्हणा, खंयची जी तुमकां आसा तें भजन पुजन जे कांय करचें आसा तें करका. आनी कसलें नुस्तें प्रपंचांत बुड्डून राबिल्ली जी आसा ती हळुवारपणे थंयच्यान भायर पडका. किंवा कानान बटन घालून आयकून शकना. नाजाल्यार गणपती येयला मुख धारण करका. ह्या कानान आयकलें त्या कानान सोडून दिलें. तें इतलें बोर जाता तसलें उतर थंयच्यान धड वचूंकय जायना, थंय बसूंकय जायना. अशें वस्त जाता मस्त पंता. आमगेले कोण रिलेटिव्ह आयिल्ले आसता ती, बाप रे, नाना नमुन्याचें गॉसिपींग चलता. बेजारी अशी. तसले वेळार उठान वचचें. राबगो हय च्या पिवन वच म्हळ्यार च्या आनी घेतली, च्या बिस्कीट सगळें दिलें की मागीर ती वता ती. ती कडेन राबना ती. म्हळ्यार तांकां आमच्या असल्यांक गेल्ल्या विशयान तांकां कसलें सारच आसा वता ती. तसले वेळार आमी मौन मुद्र धरका किंवा आमी एकांतांत वचका. म्हळ्यार आमी दुसरें कसलें तरी काम करका. तशी राम नसे राम ते धाम सोडून द्यावे. आमी दुसऱ्यांगेर घार वचूल्यार हगूर सटक्का थंय जर राम नाम ना म्हूण दिसल्यार किंवा आवडी ना आनी सुखा लागी आपण स्वता सुखा खातीर आरण्य सेवीत जावे. म्हळ्यार खंय पूण एकांतांत वचून नेचरा सान्निध्यांत वचून आमी बसका हें तांणी सांगल्या. आतां मौन म्हळ्यार कसलें जाता हांगा सांगलें तें विवाद नाश करता. कळ्ळें. अज्ञाना धांकण म्हळ्यार मौन. आमकां जेन्ना कळना न्ही तो गप्प बसचें हातूंत मस्त सूख आसता. वय की न्ही, गप्प बसलें. तशी शिवाय विवाद टळटा ती. म्हळ्यार मौन एकान कसलें मत मांडलें बा आमकां तें पट्ट न्ही तर की आनी तो आयकूनच भायर आसा. आपणा घोड्याक 5 पांय म्हणटा. तो गप्प बशील बरें. गप्प बसल्यार वादच टळटा ती. तो सांगता सांगता कितले वेळ काय सांगतलो वचचें. कळ्ळें. आयकूनचें आनी भायर पडचें. मौन तशी हें मौन संसर्ग आसता. म्हळ्यार आतां रामकृष्ण मिशनान ताणें वचून बा एकय मनुश्य उरलें ना. शांत बशिल्लो आसता. हो संसर्गजनक रोग म्हणना ती हाका आमराई वटराई तशी राई म्हणत. रोगराईंतलो रोग काणगाला ती. आनी राई म्हणकलें एक बन आरण्य तेंची. तशी हांगा विनोबा भावे हांणी मस्त 8-10 दिवस मौनच पाळताले. आनी ते गप्प बसले की तांगे शिष्यय गप्प बसताले आपोआप. तेमी ती कल जाता तांगेल प्रश्न गप्प बसले की भितरी आमकां काही प्रश्नांचे उत्तर मेळटात. आमी प्रयत्नच करनात. आमकां प्रश्न उबरले की त्या प्रश्नाचें उत्तर कसलें स्वता पयलीं सोदून पळोवंक. तुमगेलें परमेश्वर भितरीच आसा. मौन म्हळ्यार कसलें की आयकूनचें. मौनाक दुसरो अर्थ कसलो आमी गप्प बसचें पण दुसऱ्यान म्हणलेलें आयकूनचें. आयकल्यार दुसऱ्यानी पेक्षा आमगेले भितर परमात्मा कल म्हणटा तें आयकूनचें. तें केन्ना आमगेलें वटवट बंद जातलें त्या वेळार आमी तें आयकतलें. तशी करताले. कडे अहंकार हारकम म्हळ्यार कसलें एक ती धनश्री म्हणून तिगेल केन्ना येता तर ती सांगता आपणें 8 दिवस मौन केलें. ती अशी मजवारी कलकलें किर्तन हें तें करता. तरी 8 दिवस मौन करना पडे. पयले 2-4 दिवस मगल मौन आस हें सांगच्यान तूं गेलें तिगेलें पाप.
कशी पण खाण कुणसून कलकल विचारता लोक. मगल मौन असं म्हणून सांगच्यान गेले. 65 दिवस कोणे विचारूया ना ताणें खरें मौन. तावळी अगदी त्रास जाल तिका. म्हळ्यार उल्लोच अभ्यास न्ही, गप्प बसचे सहन जायना तशी. कड्डे थोडे दिवस 1-2 दिवस हें जालें, कले बरें गेले मौनांत. आनी लास्ट 2 दिवस तिका कल्ल्याक वायट दिसलें गो तसलें. वायट दिसलें तिका, बरें दिसलें. कारण मौन सांबाळ्ळें तिन शोध लायलो की अहंकार कमी जाता मौनान अहंकार कशी कमी जाता. कले म्हळ्यार कले चल्ले आंबा कलकल मस्त हॉड मगले प्लॅनिंग असं. कारण मगल इन्स्ट्रक्शन्सच मस्त जातात, अशें करी तशें करी. हांव मौन धरल्यार म्हाका शेवटी कळ्ळें येता की हांव ना जाल तरी मगल गैरजनीन सुद्दां हांव कसले कर नासतना, कसले सांगनासतना सरळ सगळें घडता, सरळ सूत सगळीं कामां व्यवस्थीत जाता. तावळ कळटा की हांव कोणी ना. हांव आज आस जाल्यार हांव नाशी प्रिटेंड करून गप्प बसल्या तरी काम जाता. म्हूण म्हाका टेंशन वता. नाल्यार म्हाका दिसो यो म्हजे नंतर हांगेले कशें चलतलें कांय ना. दे वील बी हॅपियर दॅन दीस. आमकां उगीचच दिसता आसा आमगेलें इतलें म्हत्व आसा, आमी ना जाल्यार कल्ल जातलें. कल्लें जायना. 4 दिवस लोक रडलेले वर करता ती, 5 दिवस सगळें विसरून वता ती. कसलें जायना. आमगेलें आमी पयलीं पळोवंक. आनी जेन्ना खंयचें कर्तृत्व करचें आसता की एखाद कर्तृत्व तावळी त्या मौनान एश करता. म्हळ्यार कळ्ळें, करचें आशिल्लें गपचूप करचें. मौन हें समर्थ आसता. वैखरी मौन हें शब्दाचें मौन आसता. म्हळ्यार उलोवचें ना, तोंडान उलोवचें ना, कार्यान कार्य करचें. हें कळ्ळें, वैखरीच मौन. मध्यमेन मौन म्हळ्यार कळ्ळें, शब्द सुचना ती. मध्यमेन आमी कल करतात, आमकां पयलीं परावाणी स्फुरण जाता न्ही, तें स्फुरण जालें की हांगा पश्यंतीत येता. म्हळ्यार आमी पळयता ती. तें उलयल्यार कल जातलें. ताका शब्द आसना ती. काल की पयर सांगलें तें शब्द आसना ती. आनी जेन्ना तें कंठांत येता ती ताका भास फुट्टा. म्हळ्यार कोकिळे कंठ फुट्टा न्ही तशी, पोपटा कंठ फुट्टा तशी. तर कले शब्द सुचता ती. जाल्यार हें मौन म्हळ्यार एक तरी उलोवंच, प्रत्यक्ष उलोवंच बंद केलें. कड्डेर दुसरें भितरलें आनी मौनान भितर वचका परावाणी थंय संबंध मौन पराधोन वैखरी थंय मौन आसता. तें कशी मध्यमेच मौन शब्द सुचना ती. बरेंच हें कळ्ळें, दृश्य पळयलें की आमकां शब्द सुचतात की न्ही, तें इतलें गोमटें दृश्य की आमकां शब्दची सुचना ती. मौन जाल्यार तांतूं अनुभव आसा. मौनान त्या मनान तूं इतलो मौनांत इतलो अनुभव आसा की कसलें परमेश्वराल वैभव. नायगारा पळयल्यार तशें जालें म्हाका. हांव बाकीच मस्त पळयलीं, पण नायगारा, शिवथर तसले कडेन खंय दासबोध बरयली की थंय वचूल्या अफाट मौन, अफाट एक महासागर सो मौन. शांत दिसता, शांत. रात्री 2 घंटे वचून हांव ह्या बाजूक उठयली, आमी खंय पिकनीक वचून दादले विंगड कडेन न्ही जाल्यार बायल विंगड कडेन. इट सो हॅपन देवान जागयलें आसलें. आमी दोगय जाणें एका वेळेक भायर आयलीं आनी तो झो 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 धबधब्या आवाज आशिल्लो ताजे बाजून अशें वचूनी दर्शन घेवच्याक. तें बंद आशिल्लें जाल्यार तरी आमकां भितर थंय वचूं जालें. सान्न हांथन वणशी आशिल्ली तांतन वचूली. तें भव्य समर्थ हांगेलो तो बशील पुतळो आनी ते समर्थ थंय बशिल्ले आनी कल्याण स्वामी बरोवन घेता ती. आनी तांगेलो तो प्रत्यक्ष न्हिदोच ओटा थंय. थंय मारुतीराय रामराय तांगे स्थापन केलेली. आनी तें पळयता आनी एक थंय दिव्य ना ती. थंय मिणमिणटी अशी पणती आशिल्ली. ताच एक नमन्याक गोमटो प्रकाश, थोडो काळो थोडो प्रकाश मिणमिणतो. आनी तसल्यांत आमी थंय राबलीं न्ही. काय भिशात तुमी तुमची बोलाल. कसले उलोवचे शब्द सुचना ती. इतलें शांत जाता मन. तुमी मौन करा ती म्हण कोणाकय सांगका लागना. तें मौन खरी शब्दची सुचना ती. तें वैखरीच मौन, पश्यंतीच मौन. आनी कड्डेरी परेच मौन आसता. पश्यंती आनी ताजे पयले कंठाचें म्हळ्यार शब्द सुचना जाले कडेन पश्यंतीच मौन म्हळ्यार कळ्ळें, विचार सुद्दां येना ती. कसलेय विचार करका म्हूण दिसना. शांत विचार बंद जाता ती. उलोवंका म्हूण दिसनाची, गप्प बसचें. आनी परेश मौन कळ्ळें, तेच विचार सुद्दां उमटना ती. स्फुरण येना. विचारांची लाटाच लाट येतात न्ही तेवूय येना. कळ्ळें.
त्यामी ती त्यांनी हें सांगलें की प्रतिक्रिया उमटना ती तें परेच मौन प्रतिक्रियाच ना ती कले जाल्लें आमगेले हें जाता न्ही रिएक्शन्स आसता ती तें जायना वी ओन्ली रिस्पॉन्ड जाल्यार कसलें रिएक्शन दिवचें ना ताका हें म्हणटा ती परेच मौन कले आमकां दिसनाचे हां यतो वाचा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम म्हणून श्री कृष्णान सांगल्या वाच्याची खंय बंद जाता की निर्वाण जाता वाचेचें तें मगल धाम आसा मगल घर आसा हां मस्त हुआ तो क्या बोले मन मस्त हुआ तो क्या बोले और मन मस्त हुआ तो क्यों बोले के कबीर सांगतात संत कबीरांगल म्हणणें मन मस्त हुआ पळोवन हें जालें तो क्या बोले मन मस्त हुआ तो क्यों बोले अस्वस्थता वाचाळता स्वस्थता आणि मौन मौन ना जाल्यार कल जाता अस्वस्थता येता वाचाळत येता अस जाता जाल्यार स्वस्थता केन्ना येता मौन सांबाळ्ळें वाचाळताच विरुद्ध मौन अस्वस्थताच विरुद्ध स्वस्थता मौन सांबाळ्ळें मन स्वस्थ जाता हां आनी एक नमण्याक कुतूहल आसपा कल जालें कशें स म्हणून आमी चेरडा पळयलें की मन शांत जाता खंयचें दॅट इज निसर्ग चेरडू म्हळ्यार निसर्गाचें उत्तम उदाहरण अगदी तें पळयलें की एक नमुने आनंद अशी वयर येता जाण तुमी तसलें तर हांव संत तशें संत करुणेन उलयतात कृष्ण संत करुणेन उलयता ती आतां कृष्णान गीत सांगली हां इतलें हांव तूं बडबड करची कली गरज आशिल्लें ताचे पेक्षा तांणी तें शक्तिपात करून ताका सांगी आशिल्लें विश्वरूप दर्शन दिलें हें दिलें आतां तूं युध्द करीची म्हणून ताका हें कन्वर्ट करून सोडचें तो करतलो युध्द पण तें इतलें सगळें कल्ल्याक सांगलें तर आमचे खातीर सांगलें आमचे खातीर सांगलें तशें तेमी ती आमी ती संत भयणाबाई आसा न्ही तें पयलें स्फुरण जाता वाचेचें तेंची बोंबलेंतान जाता तर तिगल चल्ल्यान एक म्हणटा घार येवन कोणाकी शी दिली कर सान्न चेडूं भायर आयकून येतात न्ही कसलें आनी सवता पडटा ती तर तांकां त्या वेळार संस्कार जावंक जाल्यार तांकां भयंकर शिक्षा दिवंका आयुश्यभर उडास व्हरतलो तीन कल करका म्हापशी काळांत आवस न्ही चेरडाचेर कोप आमकां शिक्षा दिवंका उडास वर अशी तर कायलात आनी ताप्पन अशी हात ताकण लायताली चटक दिताली म्हण तें लासतालें न्ही तें असले नमन्यान वदरतालीं थोड्या दिसांनी ती जखम भरून येता पण त्या जखमेत तें दुख्ख विसरनात हाजे खातीर म्हाका दिल्लेलें म्हण तर तिन्ने ते कायलात तापोवन बोंबलेच थंय त्या चेरडाक दाग दिलो 8-10 वर्सां चेडूं आशिल्लें बोंबलेर दाग दिलो म्हळ्यार कल्ल्याक तरी तुका बेंबीच देठा पासून हें ताजें तूं जे शीव दिवंक अशी जाली ताजी उर्मी हांग आस मूळ म्हणून थंय आतां तूं केन्नाय तुका मनांत वायट विचार येचना ती उर्मीची येना वायट तसलें तशी तें मौनाचें हें स अगदी तर तांणी रामागेलें म्हत्व सांगलें तातूंत आनी मौन धरल्यार नुस्तें धर न्हय स्मरण करका नामस्मरण कायम चालू आसता मनारे जनी मौन मुद्रा धरावी कथा आदरे राघवाची करावी नसे राम ते धाम सोडून द्यावे सुखा लागी आरण्य सेवित जावे जय जय रघुवीर समर्थ हे आमी उलोवनपेक्षा मौनाच थोड वेळ तरी मनुश्याने 1 तासभर दिवसान तूं मौन करका उठोन आमी एकल्यांनी आसतना मौन करचें व्हड न्ही जाल्यार एक फावट आमी त्या हाका वचुलेली आनी ते उत्सव करतात न्ही शिरालेणी वचुलेली त्या वेळार असली सेवा घेवंका मौन म्हळ्यार कसलें लोक बडबड करता आसता ती कोण कलकले विंगड विशयाचेर उलयता ती ते हें रथोत्सव आसता किंवा कसलेय चातुर्मासा वेळार आमी वता ती तरी गप्प बसचें 1-2 तास किंवा 3 तास मौन 1 तास कोणें उठाय नाशिल्ले त्या वेळार आमी मौन केलें दॅट इज नॉट मौन 4 लोक उलयता आसत तांकां मौन जावंका आनी तांकां कसलेय त्या वेळार मोबायल पळोवचो ना कसलें ना तशी एकल्यान चॅलेंज घेतिल्लें की तान्ने पिवचे वेळार सुद्दां हांव नाश्त्याक बसली पण मौन आशिल्लें तर चॅलेंज घेतलें हांव शैलापाची उलोवन चाललें शिवांगीपाची कम ही लॉस्ट इट ही लॉस्ट दॅट चॅलेंज कला म्हळ्यार भितरलें जें स्फुरण आसा न्ही
थंय आमगेलें जास्ती लक्ष वता आनी आमगेली खरीची म्हळ्यार हाजो चातुर्मासाचे लाभ आनी आमकां थंय जास्ती मेळटा. आतां आमी हें पळोवया कले दासबोध 17व्या दशकाचा शेवटचो समास आसा 10वो ताजी तोणप सिद्ध लक्षण खंय तर तो एक दिवाला हांतू तांणी सूर जाल्ल्यांची प्रकृती पुरुष म्हणे दशक 17व्याचें नांव केलें आशिल्लें प्रकृती आनी पुरुष म्हळ्यार थंय द्वैत आसा तर द्वैतार्थान अद्वैत कशी जावचें हाजे खातीर हो 17वो दशक आशिल्लो. तर प्रकृती म्हळ्यार प्रपंच प्रपंच करतली करयतली ती प्रकृती ती एक आवसू ती एक बायल मनशी अशी धरल्या. आनी पुरुष म्हळ्यार शुद्ध जाणीव जशी बापूस कमावन हाडून पयशे हाडटा त्या वेळार तर तशें आशिल्लें. आनी बायल म्हळ्यार आवसू ती सगळी गृहिणी गृहिणी हें उत्तम उदाहरण आसा. प्रकृती महान तूं गृहिणी आसता ती चेडवांक बायल चेडवां सांबाळटा सगळ्यांक सांबाळटा जेवणय करता तांचे संस्कार करता तांचें सगळें काम करता आनी शांतपणान सहनशीलतेन त्या प्रकृती आनी पुरुष तांत हें सांगलें की मनुष्य जिवनान मनुश्याक नाना प्रकारचे दुख्ख भोगता लागता. जन्मधोर न्हू थेट मृत्यू जाता म्हणसरी सुख दुख्खाचें चक्र इतकें केलें तर आमकां सोडना मनुश्याक कोणाकय. खरें पळोवचें गेल्यार अंतरात्मा आनी हो शुद्ध आनी निर्लेप आस जाल्यार तो तशें दिसता वय आमी पळयता जगान कितले वायट लोक भरले ती आनी श्रीखंडान जशी केशर थोडे आसता न्ही तशी ते थोडेच आसा. तर देहात संगती न्ही हें कशें जालें अंतरात्मा शुद्ध आसची निर्लेप आसा जाल्यार देहान जेन्ना तो रिगता तावळे ते देह वाडटेल त्या मनशाच्या संगती दवरता आनी त्यामी ती त्या आत्म्याक सुद्दां सुख दुख्ख म्हळ्यार मनान घुसले त्या मनाक सुख दुख्खाचे भोग घेवंक लागतात. त्या भोगांच्या कचाट्यांतल्यान सुटच्याक कल जावंका तरी आमकां जावन कळका की आत्मान आत्म विवेक हो जाग जावंका म्हळ्यार खंयचे आत्मन आस आनी खंयचे अनात्म आस तें कळका खंयचे सार आस आनी खंयचे असार आस. सार म्हळ्यार टोमॅटो सार आनी असले न्ही दाळी सार हें सार न्ही सार म्हळ्यार तथ्य तथ्य खंयच्यान तथ्य आस आनी खंयच्यान कले तथ्य ना तें कळका खोकले अशी. आतां तांदूळ म्हळ्यार नुसतो भुस्स खावचें जायना तांदूळ हें तथ्य तांतुलें भुस्स हें तथ्य नातिलें. असार तशी खंय प्रती एकांत सार आनी असार हाजें भान आसता. विवेक म्हळ्यार योग्य विचार ते योग्य विचार करची व्हड शक्ती आसा. ही शक्ती आमकां खंयच्यान मेळटा तें योग्य विचार करून जर उपयोग केलो शक्ती तरी आमी एकदम आमगेली प्रगती जावचें शकता अधोगती केन्नाय जायना. जाल्यार तें विवेक येवचे खातीर साधूंगत संगती कोर न्हू साधू संगती धरका ताका शरण येवका आनी तांगेल मार्गदर्शनान तूं ग्रंथाचें वाचनय करका श्रवण करका पयलीं श्रवण करका श्रवण करून जायना पडे तर नंतर वाचका परत ताजेर कल्ल सांगिल्लें तांणी ताजेर कल्ले उपाय सांगिल्ले ताजें सगळें चरवीत चरवण करका रवंत करका मनन करका चिंतन करका हें सगळें करना पडे तशी वागचो प्रयत्न करका म्हळ्यार मात्र तें फ्रुटिफाय जाता. अंतरात्म्याक ज्ञान करका म्हणून समर्थान मस्तपण सांगलें. आत्मज्ञानी तो खरो ज्ञान तें प्रचितीचें ज्ञान. आत्मज्ञान जावचे खातीर कल करका सत्संग करका सत्शास्त्र श्रवण करका त्या मागीर संतांगेले वाचील तांचल्या थंय श्रवण करका अखंड ताजें विवरण करका म्हळ्यार परत परत ताजे ग्रुप्स करून न्हू तें डिस्कस करका म्हळ्यार आमकां सगळे एंगल्स कळटा ती ताजे अशी जाता तशी जाता आनी कडेर काळार ताजे स्वता अनुभव घेवंका म्हळ्यार कळ्ळें. शास्त्र प्रचिती गुरू प्रचिती आनी स्वप्रचिती आत्मप्रचिती म्हणटात ताका म्हळ्यार तो साक्षात्कार तशी वळखा. मूळ परब्रह्म केन्ना शाश्वत संत म्हळ्यार जे सतत आसता तें आनी निर्विकार तांतूं परत परत ते सांगतात मूळ संकल्प आयलो त्या संकल्पान स्त्री पुरुश हे भेदाच बीज आशिल्लें तेमी सृश्टीने स्थूल आकार घेतलो आनी ती प्रगट जाली. संतांगल गाठ पडल्यार उत्तम जाल्यार जर गाठ पडनी तर निदान संतांगल ग्रंथ अभ्यास करका
आणि विवेक करू शिक्का. आता दासबोधा असलं हें आता आमकां कळना कोण संत कोण शिर्डी वचूल्यार हांव पळयल्या सगळे लोक साईबाबा वारी दिसतात बा. कशी म्हण म्हाका आश्चर्य, अजुनूय आश्चर्य दिसता. सगळे लोक पळयल्यार साईबाबा वारी दिसता ती. खंयचे खरे संत असं हें आमकां कळनाची. तेमी ती सद्ग्रंथांचें वाचन करूंक शिक्का आनी तांगें चरित्र वाचून पयलीं तें वाचन करूं शिक्का आनी तांतूं विवेक कशें करता हें सगळें बरयल्लें आसता. कळ्ळें न्हय. तरी संतांची गाठ पळ्ळ्यार उत्तम, नाजाल्यार संतांक ग्रंथ अभ्यासून विवेक करूं शिक्का. स्थूल शक्ती जे स्थूल शरीर, तें स्थूल शरीर निर्माण कशें जाता वासनेन जाल्या, वय की न्ही. पण ती वासन सूक्ष्म आसा. बरे गोष्टी सुद्दां सूक्ष्म आसा. ती मूळ माया अंतरात्मा होवय सूक्ष्म आणि गुणवान आस. सगुण पण हें निराकार, हां दिसना, आकार ना ताका, पण सगुण सगुण निराकार आसा. तशी वासना ती काय तशी आकार ना, पण सगळे कडेन भरलेली आसता. जशी त्या राक्षसांक देवीन मारले न्ही, तावळी तांणी विचारलें खंय तिका, देवी तूं आतां आमकां अशी निर्गुण हत्या केली, आमी तुगेली चेडवां जाल्यार आमी वायट कर्म करता ती म्हणून, पण तांचो आमी सूड घेतले. आमी प्रत्येक मनशांत वचून बसता ती राक्षसी वृत्ती जावन सगळ्यांकय मारतले वे तूं. तावळ तिन सांगलें सगळ्यांक कल्ल्या मारचें, पण त्या वेळार आपण विंगड नमुन्यान अवतार घेता. आपण खंयचो अवतार घेवना, आपण नामावतार घेता. तर कोण आपणाक नाम घेतल की सतत मूळ मायेचे, तर देवान नाव घेतल की तो देव भितर वचून फक्त हें मात्र वायट वृत्ती मात्र घालता. खळांची व्यंकटी सांडू तया व्यंकटी वायट पण वचून की तांकां बरे लोकांत वचून मेळका म्हूण दिसता, मौन धरका म्हूण दिसता, कलेपणी कोरका म्हूण दिसता. बरें पॉझिटीव थिंकींग सूर जाता संगतीन. तशी तांकां संगत दितले आपण नाम घेतल्यांक, आनी वायट विचारच तांगेर मात्र नाश करतली, बरे सेल्सांचो नाश करची ना अशी. तर तें देव नामस्मरण हें अशें आसा, खंयचें हांगा पॉझिटीव थिंकींग येता नामस्मरणान. आनी ताजें महत्व आसा आनी तें देवीगत रूप आसा. देवीने राक्षसांक सांगिल्लें देवांक वर दिलेलो, कळ्ळें. ते ताजे खातीर देवीन अवतार घेतला, नामावतार. म्हळ्यार मूळ मायेन नामावतार घेतला. तो मूळ मायेचोच अवतार आसा नामावतार. तें नाम घेवंक रामाल घेयाती, कृष्णाल घेयाती, देवील घेयाती आनी कोणाकय घेयाती, पण तें नाम आदरान आनी श्रद्धेन घेवंक, आवडीन घेवंक. तावळी ही मूळ वासन आसा न्ही, वासनेचे बीज गळोवनी जाय. संत संगती कल करता वासनेचे बीज जळोवनी जाय, संत तुकाराम सांगतात. तेव्हा रामनामी उठली आवडी, मग रामनामी उठली आवडी हें जाता. सगळे कडेन राम राम दिसच्या लागता. म्हळ्यार कलें सारच दिसच्या लागता. असार तें कशें काडचें म्हणून आपोआप दूर वता. पण मगल ही वासन जेन्ना सूक्ष्म तरेन आमकां प्रबळ जातस मूळ, ताल्ल्या जर ताका कंट्रोल कर न्ही, तर ती आमगेल्या आत्मज्ञानाची आड येता मात्र न्ही, ती आमकां कल करता टोणप बनयता. टोणप म्हळ्यार कलें अहंकार. अहंकारान तिगेलें रूप जाता, हें जाता. म्हळ्यार देहाभिमान जाल्लें आनी त्या देहाभिमान इतलो वाडटा की म्हाका सगळें गोतस, म्हाका सगळीं शास्त्र गोतस ती, अशें सगळें जाता. आतां हांगा तें सांगता ती टोणप सिद्ध लक्षण आज आसा. बाकीच सगळें जाल्लें, देव बलात्कार जाले, कडेन अजपा जप म्हळ्यार कल्लें म्हूण जालें, तत्वांचें विवरण जाल्लें, तत्व झाडां करता आनी हें कलें अजपा जप आनी तत्व झाडां हाच्यान आमकां आत्मज्ञान जाता म्हूण. पण तें कलमिती जायना. तरी आतां 10व्या अध्यायांतून आमी कसलें करता नेमकें म्हळ्यार बेसीक ताजें सांगल्या. आतां शेवटच्या अध्यायांत हें सांगचें कल्ल्याक इतलें सगळें सांगून जायना पळय. तांकां दिसलें अजुनी समाजांत आनी आतांय तशें आसा ती टोणप सिद्ध म्हळ्यार की आमकां खंयची उडास जाता लक्षांत येता तुमकां? खंयचो समास लक्षांत जाता म्हळ्यार जो मस्त हें आसता, कल म्हणटात ताका ज्ञानी म्हणून दाखोवन घेता, पण ताका कसलो अनुभव आसना. मस्त शिकला वाचला पण ताका आत्मज्ञाना बद्दल आत्म्या बद्दल खरी आवड आसना.
फक्त अहंकार वाढला. त्यामुळे तो सुधारणाची तो कोण सांगा ती, कोण सांगा ती. पहिले दशकान दुसऱ्या दशकान म्हाका दिसायलें तें कोण असं पडत मूर्ख म्हणटात ताका, कळ्ळें न्हय. तशी तर हांगा ताणें सांगलें टोणप सिद्ध लक्षण म्हळ्यार परब्रह्म पाताळ लिंगा वयर आसा. थंय स्थूल देहान वचूं जायना. विवेकान ताजी नुस्ती कल्पना करूं जाता. आमकां जर परब्रह्मांत वच्चें आसा थंय आमकां स्वता वचूं जायना. ज्ञान दृश्टीची मदत घेवन सबंद ब्रह्मांडांत तूं फिरून पळोवंक लागता ज्ञान दृश्टीने. हां, आनी ब्रह्मांडाचें म्हळ्यार ब्रह्मांड म्हळ्यार कळ्ळें आमी नेचर जें पळयता ती तेंचें ब्रह्मांड. हां, आकाश कशें आसा, आकाशाची गूण कशी, वाऱ्याची गूण कशी. हां, ते अलिप्तता वाऱ्याची, वार आमकां साक्षीभूत साक्षी स्वभाव शिकयता. हां, थंय राबून आमी ब्रह्मांडांत जर अष्टमुर्ती उपासना म्हणटा ती म्हळ्यार कल्लें आत्मान आत्मविवेक करचो आनी ब्रह्मांडांत पळोवन आमी अष्टदा प्रकृती कशी आसा, कशी अलिप्त आसा, कशी खंयच्यान तूं आतां हाजी समुद्राचे लाट इतले झो झो कितलो व्हड घोमटो आवाज येता. हां, पण ताका कले इतली न्हंय येता ती वता ती मेळटा ती त्या समुद्राक कले पडल्या न्हय, कले ना. त्या गाज आनी त्यो लाट येता ती वता ती येता ती वता ती आनी भितर वचूल्या मुळा वचूल्या समुद्र शांत वयर वयर मात्र. तर आमी कल शिकचें आमी तशींच का. आमकां वेवहार करतना लाट ठीक आसा, लाट आयल्यो जाल्यार भितरल्यान आमी शांत आसता. पण टोणप म्हळ्यार कल्लें टोणप म्हळ्यार कल्लें ज्या हाका ताकी दृश्टीची आसना, ज्ञान दृश्टी आसना, कळ्ळें. उपाधी शुन्य असं आणि दृश्य शून्य असं. हां, परब्रह्म हें सूक्ष्म आसना न्हय, ताका खाली उपाधी ना आनी दृश्यय ना, कले ना. त्यामुळे आमगेलें मन थंय थंय पावना. त्यामुळे अत्यंत सूक्ष्म जावन जगा लागीं सूक्ष्म दृश्टीन पळयतले थोडेच लोक मेळटात. आमी अर्थरूप जावन निर्गुणाचो अनुभव घेवंक म्हळ्यार कोणा शब्दांत अडकूं नये, ताजो अनुभव घेवची वाडटे वचका आनी आपणा आचार विचारू सांबाळका. श्रवणाने मननाने ही सूक्ष्म दृष्टी वाढता. त्यामुळे तिगच सहाय्य घेवन नित्य मळवारी एक तर मौन सांबाळचे दिवसाक थोड वेळ पुणी मौन म्हळ्यार कल जाता की आमगे शिवाय आमी उरले नासतना सुद्दां काम सुरळीत जाता आसता ती हें ज्ञान जाता, हो अनुभव येता. त्यामुळे आमगेलें टेन्शन वता, आमचें मितकल जाता, आमचें नंतर कल जातलें हें टेन्शन वता आनी आमगेलें लक्ष आमगेलें ध्येय कल आमगेलें ध्येयाला लागता. तें मुख्य लागता नाल्यार कल जाता प्रपंचान शिरकून पडल्यार मस्त फंत थंय शिरकून पडटात. एक हातूं 10 भिक्षुकांक एक बुद्धाच्या जे थंय हिमालयांत तर तांगेले एक लिफाफा आयले कुरियरान कोणकी कोड्यान हाडून दिलो की तांकां थंय गरज आसा एक मठाधिपती जावंका. थंयचो मठाधिपती एकदम अंतर जाला ताका रिलीव करच्या कोणपणी जाय. तर हांगाच मठान तो गोंयच्या सावथाक 10 लोकांक एकल्याका पेटोवन दी म्हूण सांगिल्लें. जाल्यार हांगाच मठाधिपतीने 10 लोकांक पेटयलें. तो एकल्याक विचारलें की कल्ले 10 लोकांक पेटयलें, एकल्याक मागलें न्हय, 10 लोकांक कल पेटयलें म्हूण. जाल्यार आतां गमत पळय म्हणालें. वचूल्यार मुखारीच एक गांव आयलो. एक गोमटोची सुऱ्या खोट्टसो आशिल्लो भिक्षूक. मात तेणें ल्हान केल्लो आसलें तरी तांकां सौंदर्य लपना न्ही, अगदी रॉयलसो. तर त्या गांवचे पाटलाग चली लग्ना वाडिल्ली. ताणें ताका गळ घाल तांकां स्वागत केलें, सगळे भिक्षुकांक स्वागत केलें. आनी हाका मात्र सांगलें कल्ल्याक तूं थंय वचून जीव सोडटा, हांगा राब न्ही, आपण आपणाली चली तुका दिता, हांगा इतली सगळी प्रॉपर्टीज ती पुराय दिता. तो भुल्लो, तो थंय राबलो. आनी कडेन खंय वचूल्यार अशी जालो. एक 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 गण वचून शेवटी तागे पोचलेली पावती जी आयली पोच पावती की तुमी पेटयलो जो एक भिक्षूक आसा तो पावलो म्हूण येवन पावलो म्हूण ही रिच्ड सेफली. आतां ताका गोत ना 10 लोक पेटयली म्हणून. जाल्यार कड्डर ह्या मठाधिपतीन मुख्य मठाधिपतीन शिश्यांक सांगलें पळयलें तुमी 10 कल्ल्या पेटयल्ले, 9 गळ पडटा ती 9 गळ पडटा ती. मस्त ज्ञानी आसा ती म्हूण थोडे जाण थंयची ताका मठ बांदून दिलो एक भिक्षुकाक. तो थंय राबलो. तोच मठाधिपती जावन तागेलो विंगड एक मठ स्थापन करून थंय वित्तेशणां लोकेशणां सत्तेशणां सगळें मेळटा ताका. थंय राबलो. अशी एक 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 गळटा ती. तशी जावं नये. त्यामुळे ती श्रवणाने मननाने सूक्ष्म दृश्टी आमी वाडोवंक आनी
असार सोड सार घेवं का आमी खंय भायर सरल्यान ती आमी मुख्य थंय वचचें आमगें ध्येय तें केन्नाय विसर न्हय आनी सर्वांगीण विवेक अवश्य आसता म्हण संतांगत संगत दरका आज सत्संगांत तूं सशास्त्र श्रवण करता म्हळ्या कल्लें उगीच पाठांतर पारायण म्हूण करतात न्ही नुस्तें पारायण नारायण आसना तें पारायण करतना ताजो अर्थ कळून पारायण केल्या मात तातूंत राम आसा नाजाल्यार नसे राम ते धाम सोडून द्यावे उगीच कोरका म्हूण करची न्ही कितकी स्तोत्र आमी वाचता ती पण स्वामीजी स्वाध्याय घेवन ताजो अर्थ सांगतात तेन्ना परत वाचतना त्या वेळार आमकां मस्त आवडटा तांणी सांगिल्लें आमी ते दिता ती आमकां कॉपीज ते घेवन आमी ताजेर मार्क करतात हें करतात पण नंतर वाचतना ताबडतोब ते पाठ करतना ताजे अर्था सकट पाठ करता म्हळ्यार भोव बरें जाता मनाक एक नमुन्याचें हें येता सुकून येता तरी तेमी संतांगत संगतीन तुजें हें श्रवण करता आनी उत्तम गुणांचो प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करता अशी ते सांगता ती हांगा तांणी टोणप सिद्ध म्हळ्यार कल्लें टोणपा म्हळ्यार कल्लें म्हणलें कळ्ळें ज्या मनशाक सारासार विचार ना नित्यानित्य विवेक ना त्या समर्थ टोणपा अशें म्हणटात आनी पण तो स्वताक सिद्ध समजता म्हणून टोणप सिद्ध हें सिद्ध पुरुषाला असलेले समाज समत्व आणि ह्या असले टोणप्याले आशिल्ले समत्व हांत गुणात्मक भेद आसता गुणात्मक म्हळ्यार कल्लें आतां राम आनी रावण किंवा शिवाजी आनी औरंगजेब एकच परब्रह्मांतून आयिल्ली न्हय परब्रह्म सगळ्यांक समजी इवन तोच प्रत्येकांत आशिल्लो आत्मा एकूच पण देहात संगत विंगड जाल्या हां तें इतकल जाता व्यवहारांत तूं शिवाजी भोव बरो आशिल्लो किंवा राम भोव बरो आशिल्लो रावण नाशिल्लो रामागल मंदीर जाता रावणागल मंदीर कोणें करनात म्हणटा ती तो हागलो कले शिवभक्त आशिल्लो अशी तशी म्हणून जाल्यार रावणागल मंदीर गोरताक कोणें पुजनात हां कित्याक तर अहंकारान तो फुकट गेल्लो तर तशें जाता तरी तशी शिवाजी महाराज आनी औरंगजेब हां पुतळो कोणाल करतात औरंगजेबाल पुतळो करून लायतात वे लायना ती शिवाजी घाल पुतळो करतात तर टोणप असं तांणी हें केल्या म्हळ्यार ही पडत मूर्ख म्हळ्यार तो मूर्ख आसून स्वता भोव बुदवंत समजता आनी हांव सिद्ध आसा म्हूण भाव कोर न्हू आव हाडटा आनी सगळें एकच असं सगळे कडेन एक परब्रह्म भरल्या कसले भिवका म्हणना कशी वागा ती तुमच्यान तूं देव असं अशी करून नाक्क जालेले शिकोवन दिता लोकांक तशें आसूं न्ही ताका टोणप सिद्ध म्हूण उपहासाने श्री समर्थ हासतय ताका टॉंट मारता ती हो टोणप सिद्ध म्हळ्यार कळ्ळें की परम मूर्ख म्हणटात न्ही तशी तो अद्वैतात प्रत्यक्ष अनुभूती आयली तरी व्यवहारांत मनुष्याक द्वैत पाळकाच लागता हांगा ते सांगतात तुम्ही अद्वैताचो अनुभव घेतलो जर तुम्ही प्रपंच असले तर तुमकां आत्मज्ञान जाल्लेले तरीके व्यवहार सांबाळका लागता तो सोडून दिवच्या लागना द्वैत हें पाळका लागता व्यवहारांतू जाल्यार तुमगेले साक्षी भाव थंय निर्माण जाल्ले आसता अद्वैताची प्रत्यक्ष अनुभूती आयिल्लो आनी अनुभूती येयलो हांव तूं फरक केलो अनुभूती आयिल्लो आत्मज्ञानी मनुष्य साक्षी भावान वागता म्हळ्यार तो सगळी कर्तव्य पार पडता पण आपण अलगद विंगड जाता करतना तांतूं इनवॉल्व जाता बट ही नेवर गेट्स एन्टँगल्ड म्हळ्यार झांटीन पडतात न्ही तशी जायना हगूर भायर पडता अभिमन्यू जायना त्या निमित्तागलो हां तशी व्यवहारांत तूं द्वैत पाळटा हांव केल्लें म्हणटा जाल्यार तें हांव म्हळ्यार ताजी मोक्षी करयतलो आस हाजें एक जाण ताका आसता उलोवन दाखयना जाल्यार तरी दृश्टी अभेद आसता आनी त्या बोधांत व्यवहारांतलो भेद सारासार विचारान आमी सांबाळका व्यवहारांत आमकां भेद दिसता ती आनी सगळ्यांक वी हॅव टू केटर टू एवरी वन आमी समजा हॉटेल काडलें तर आमी चोरान सुद्दां पयशे दिले ताका भोजन दिवंक लागता आनी सावान दिलें तर कितें दिवंक लागता हां तर ते दितात कितें आमी पयशे मेळ न्हू म्हळ्यार हो व्यवहार जालो तशी व्यवहारांतलो भेद हो सार असार हाजेरी म्हळ्यार जास्ती हें करचें ना व्यवहारांत आमी समज सांबाळ न्हू आनी प्रत्येकान हें पळोवंका पण कोण कशें असो पळोवन खटासी खट उद्धटासी उद्धट अशी पळोवन वागका लागता आनी तें वागून सुद्दां आमी
विथड्रॉ करू शिका. विड्रॉ करू शिका. कळ्ळें? साधकाने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय आणि मन हाजे अतीत जावचें आमकां, निर्गुणाचो अनुभव घेवन तसो म्हणना पडे. आमी कल जावंका चतुर गृहिणी जावंका. थोडक्यान म्हळ्यार हांव गृहिणी गेले खातीर तांगेलें हें करचें म्हणना. कल म्हणटात ताका गुणगान करच्याक. म्हळ्यार हांवें गृहिणी आसा जाल्यार खरेंच गृहिणी कशी आसता पळय ती आजकाल तरी कशी आसता, सगळें करता ती. घरचे सगळें रांदप बिंदप कोर न्हू, हें कोर न्हू, जरी रांदपीण दवरली तरी सगळं व्यवहार तिका सांबाळका लागता. त्या कल्ले हाडचें कल्ले करचें सगळें प्लॅनिंग हें तें, चेडवांक सांबाळचें, सुन्नेक सांबाळचें, सुन्नेगल बाळंतपण करचें, आनी कल इतलें प्रेमाने करता ती. हां, शिवाय ऑफिसा वचचें आसल्यार ऑफिसा वचचें, ऑफिसा वेळ सांबाळणं, तितले वेळान तूं तें धांवन वचून ट्रेन धरचें, थंय सायबाक सांबाळचें, काम सांबाळचें, परत घार येवचें एक ओडीने, अशी सगळें कोर न्हू. ती गृहिणी जी आसा ती साक्षी भावान जगता. आनी तांत कल जाता त्या गृहिणीक जर रामनामा साथ मेळ्ळी, म्हळ्यार मौनाची साथ मेळ्ळी, तरी पयले हें तिच्यान फरक पडटा की तिच्यान साक्षी भाव जन्म घेता. हें सगळें कोर न्हू ती कोणें बरें म्हणका हें अपेक्षा करना. आजकाल राजकारणी लोक सुद्दां राजकारण म्हळ्यार कसलें तें फक्त लोकांनी आमकां उदो उदो करका म्हूण केलेले एक व्यवहार. मस्त म्हणटा कले वाणटन पयलीं फोटोग्राफर आपयता ती, जाल्यार हांव गृहिणी तिगल फ्रेंड्सांक घेवन जर चल्ली, फ्रेंड्सांक घेवन आयली, कितले निरपेक्ष भावान उत्साहान सगळें करून दिता ती, कामान हें करून तांतूंत वेळ काडून. तर तशी गृहिणी म्हळ्यार हांत आमकां अद्वैतांतू तें आमी तशी जावंका, चौफेर नजर आनी बरे खजाने सम वागचें, आनी तरी साक्षी भाव डेवलप करचो. तें आमकां आमच्या ध्येया प्रती व्हरता. तर टोणप सिद्ध लक्षणांत आमी वाचच्या समास 10वा. श्रीराम आवरणोदकी हटकेश्वर त्यास घडे नमस्कार, महिमा अत्यंतची थोर तया पाताळ लिंगाचा. तर हांगा तांचा परब्रह्म हें सूक्ष्म आसा. परब्रह्म सूक्ष्म आशिल्ली ती आमगे स्थूल दृश्टी, ही दोळे ही स्थूल दृश्टी ती उपयोगी पडना. ज्ञान दृश्टीनेच तें पळोवचें जाता. तेमीत कल करका श्रवण करका. म्हणून श्रवणाने व मननाने सूक्ष्म दृष्टी जोपासून सारे ब्रह्मांड शोधावे, अशी बेलसरे बाबा बेलसरेन सांगलें. श्रवण करून आनी मनन करून सूक्ष्म दृश्टीचे जोपासून सूक्ष्म दृश्टी कल्टिवेट करका लागता. आनी तें सगळे कडेन पळयल्यार सूक्ष्म दृश्टीन पळयल्यार खंयचे गोमटे पळयले की अरे वा देवान कितले गोमटे केल्या, अशी फूल आमची मीत जाता वे अशें दिसता. आतां हांगा तें सांगता ती पृथ्वी भोंवती 7 समुद्रांचें आवरण आसा. त्या आवरणोदक आवरणाचें उदक जें आसा म्हळ्यार 7 आवरण म्हळ्यार कलें धांपिल्लें 7 समुद्रांचें मध्य आमगेली पृथ्वी आसा. तांक तूं हाटकेश्वर, त्या उदकांत तूं हाटकेश्वर नांवाचें एक शिवलिंग आसा उदकांत भितर, ताका हांव नमस्कार करता. ताका पाताळ लिंग म्हणटा ती, म्हळ्यार पाताळांत तूं ताचो महिमा व्हड आसा खंय जाल्यार थंय स्थूल देहान वचून प्रत्यक्ष दर्शन घेवचें जायना. म्हणून त्या ईश्वरा बद्दल कल्पना कशी करची, तरी विवेकान करका लागता. आनी विवेक केन्ना जागृत जाता, ज्या मनशाक विवेक आसा स्वताक तोच दुसऱ्यांक विवेक दृश्टी दिवच्या शकता. तेमी संत संगती सदा करका. पयलीं 7 सागरांची वेड आसा ती. ताजे नंतर ताजे पेल्याने विस्तीर्ण भूमी पडल्या. त्या भूमंडळाची कड सुद्दां थुंटलेली आसा ती. इतले 7 समुद्र ओलांडून वचचें काय आमचें शक्य ना. म्हणना पडे कल्ले आसतले हें कल्पनेनेच आमी ज्ञान करून घेवंका. कल्पना खातीर मन दिल्या, मनाचो उपयोग आमी बरो करून घेवंका, वाटेल ताजे खातीर वायट करचे खातीर न्हय. तर हांगा तांणी सांगलें श्रीराम आवरणोदकी हटकेश्वर त्यास घडे नमस्कार, महिमा अत्यंतची थोर तया पाताळ लिंगाचा. श्रीराम परंतु तेथे जाववे ना वचू जायना, शरीरे दर्शन घडे ना, विवेके आणावे अनुमाना तया ईश्वरासी. जे परब्रह्म परब्रह्म म्हणटा ती तें सगळे कडेन आसा, पण आमकां कले दिसना. जे दृश्टीक दिसना न्ही, कुर्डे लोकांक सुद्दां दिसना दृश्टीक, स्थूल दृश्टीक, जाल्यार तांकां स्पर्श कळटा. तांकां बाकीच्या जाने भास जाता. भास स्पर्शान जाता भास, म्हणजे जे दिसना तें आमकां जाणयता. भास म्हळ्यार कलें जाणीव जावची.
पण दिसना. आतां वार येता, हो वार दिसना आमकां, पण बरें दिसता. वार आयलें की आमकां आतां झुळूक येता न्ही, ताजे स्पर्शान आमकां जाणीव जाता तशी. परंतु तेथे जाववे ना, शरीरे दर्शन घडेना, विवेके आणावे अनुमाना तया ईश्वर असे. आतां वाऱ्याची झुळूक आयली, झुळूक आयली, थंड जालें, बरें दिसलें. तरी हें वार कशें आयलें वया, कोण ताका हालयलें, कोण हें सांबाळटा, हो विचार मनान. म्हळ्यार मागशी 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 वचचें. साता समुद्राचे वेडे वेढे, उदंड भूमी पहिली कडे, शेवटी तुटले कडे भूमंडळाचे. श्रीराम. सात समुद्र ओलांडावे, तेथे जाणे कैसे फावे, कशी साध्य करचे. म्हणून विवेकी असावे साधुजन, जे आपणास नवे ठावे, ते जाणतयास पुसावे. कोणा गोत्तस तांक विचार का न्ही. मनोवेगे तने फिरावे, हे तो घडेना. मनोवेगाने शरीर घेऊन वचू जायना, पण मनोवेगान आमी ताबडतोब पावचे शकतात. आणि आत्ता एक वेग आनी एडिशनल आयला, म्हळ्यार मोबायलाचो वेग. समर्थांक वेळार मोबायल नाशिल्लो, तेमी ती मनोवेगान तनान जरी वचन येत, म्हाका मगल चल्ल्याक मेळका म्हण दिसलें. मनान हांव विचार करूं शकता, हांव वचून तळ कशें आशिल्लें, कसलें आशिल्लें. जाल्यार प्रत्यक्ष म्हाका जाय तर ताबडतोब मोबायल उबारलो, फोन केलो, कशें सामा म्हणून जालें समाधान. मनोवेगे तने फिरावे, हे तो घडेना. जे चर्मदृष्टीस नवे ठावे, ते ज्ञानदृष्टीने पाहावे. खंय मोबायल सुद्दां काम करना, थंय कल करचें ज्ञानदृष्टी. म्हळ्यार ऑल वेल इज हे गुड न्यूज. म्हळ्यार मौन कोणा नो न्यूज इज गुड न्यूज खंय. कोणाले थंय कसले न्यूजय येना. एक एक फावट काळजी करचो स्वभाव आसता, जाल्यार हांव कल म्हणटा न्यूज ना जाल्यार नो न्यूज इज गुड न्यूज. ते ज्ञानदृश्टीन पळोवंक. प्रॉब्लेम जाल्यार कोणें सांगता, ती प्रॉब्लेम ना तरी मौन मुद्रा, तशी मौन मुद्रा जाता. ब्रह्मांड विवरोन राहावे समाधाने. सगळे कडेन वचून त्याची ज्ञानदृष्टीने हें कोण केल्लें आसतलें, कशी केल्लें आसतलें, कशी सृश्टीची निर्मिती जाली, कशी मुळां घालेली उद्दाक. वयर वचून झाडांत मध्य खोडांत खंय उद्दाक दिसना जाल्यार नाल्ला झाड समजा, ते उद्दाक खंय वता, ते खारे युजली ती नाल्ला माड्डा झाडांनी समुद्र किनाऱ्याचेर लायतात, रेतीन जगतात ते उद्दाक पुरे वयर वता. आनी वयर खारे उद्दाक घेवन ताजे नारलांत खंयचे उद्दाक येता, नारळ वयरी तांत उद्दाक आसता, ते भितर वता. देवाची करणी नारळात पाणी म्हण एक आमगेले आदगत आसा, तशें ते उदकांत ते उद्दाक इतलें गोड. तें कोण केलें, कोण केलें. मध्ये आहे भुमीचे चढळ, म्हणून आकाश आनी पातळ. आमगेली पृथ्वी मदेंच आसा. आतां हो मोबायल आसा म्हणून मोबायला पलीकडचें हें विंगड, ह्या बाजूचें विंगड अशें दिसता, वय की न्ही. आतां हांव हांगा बसलें म्हणून ह्या बाजू भाग विंगड, त्या बाजू भाग विंगड अशें जाता, पण खरें तशें आसना. पृथ्वीचे पडळ चढळ मध्ये आहे भुमीचे चढळ, म्हणून आकाश आनी पाताळ. आकाश आनी पाताळान तूं भेद कल्मीत आसा, तर पृथ्वीच गोळ मध्ये आयला, नाजाल्यार नाशिल्लें. हे चढळ नसता अंतराळ चौकडे, सगळे कडेन तेंच एटमॉस्फियर मात्र आसतलें. तयास परब्रह्म म्हणावे. हे सृश्टी कली नाची, तावळ फक्त उरतकलें परब्रह्म. सगळ्याचो नाश जायना, पण उरतकलें परब्रह्म. तयास परब्रह्म म्हणावे. आमी कळका म्हणटानी सांगल्या की पृथ्वी मध्ये आयली आनी खंयचे ग्रह आयले, ही दृश्य सृश्टी आयली, हें सगळें ना म्हूण इमॅजीन करात. तावळ कल्ले वरतलें तरी तें परब्रह्म. जे उपाधी वेगळे स्वभावे, जेथे दृश्य मायेच्या नावे शून्याकार, दृश्य कलेची ना. दृष्टीने देखणे दृश्य, दृष्टीचे देखणे दृश्य. आमी दिसता तावळ ताका दृश्य म्हणटात, आमी पळयतात दृष्टीने. देखणे म्हणून दृश्य म्हणटात. आनी मनाचे देखणे, मनान पळयलें. कोणकी थंय आस, आमकां चाहूल लागली, कलकीची आवाज आयलो, भास जालो, त्या मनाने अरे कोणकी आस, तरी मनान पळोवनचें भास, दृश्टीन पळोवनचें एक्चुअली दृश्य दिसता. मनात तीत जावन निराभास जावंक. भासय ना, दृश्यय ना, तें निराभास, तें परब्रह्म. ते विवेके जाणावे. दृश्य भास अथवा विगडे, विवेक तेथे पवाडे. भूमंडळी ज्ञाते थोडे सूक्ष्म दृष्टीचे. सूक्ष्म दृष्टीचे जाणटले लोक अगदी कमी आसत.
वाच्यांश वाचेने बोलावा, न बोलता लक्षांश जाणावा. कोणे कले म्हणलें तोंडान उलोवन सांगलें तावळी सगळ्यांनी उलोवचें आसना, आयकतल्यान कल करका तातूंत फक्त शब्द घेवन नये. चांभारा दृश्टी आसा आमगेली, चांभारा लक्ष चपलेले असता, कोणाल चप्पल थुंटल्या कोणाल कल्लें म्हळ्यार त्याचे तत्तले. तशी हाजे जे आस सुवर्णकार म्हळ्यार कोण सोन्नार एखाद दागीनो घेवन वचल्यारी कितलें गोमटें हें आसा ताजे दागिनो मेक, ते मेकीन सांबाळ हो वचना, तो भुलना. तो पयलीं ते खर भांगार की फटी भांगार तो भांगार पडोवचें लागता, तें म्हत्वाचें. वाच्यांश वाचेने बोलावा, न बोलता लक्षांश जाणावा. पयलीं तो सोन्नार ते कस करचे पातर आसता, ते हांण ताजे घासून पळयता तें बरोबर आसा की ना म्हूण. ते लक्षांश म्हळ्यार खरें भांगार आसा की ना म्हूण. तरी निर्गुण अनुभवास आणावा गुणाचे न योगे. तशी आमी ते कस करतात न्ही, तशी निर्गुण अनुभवाक कशें हाडचो, गुणाचे न योगे. ते खंयचे हाजेर घासून पळोवंक हें सार आस की असार आस, ह्या एक पात्राचेर ह्या विचाराचेर ते घासून पळोवंक. हें मुखार लखलखी दिसता वय, हो भोव बुदवन तूं सगळें सांगता वय, पण ताका ज्ञान आस की ना, आत्मज्ञानी आस की ना हें त्या विवेकान पळोवंक. ताका बाकी वेळा वागणी कशी आसता कसली आसता हाजेर थावन आमकां कळटा कितलो तो अपसेट जाता कसले आयलेरी. तो आमकां सांगता गोमटेकून राब म्हणून, पण स्वता एकदम अपसेट जाता. तशें आसूं न्ही. त्यामी ती न बोलता लक्षांश जाणावा, निर्गुण तो अनुभवास आणावा, गुणाचे न योगे. गुणाचे न योगे कशें हाडचें, तर तांणी सांगल्या वाच्यांश वाचेन उलोवन दाखोवचें जाता, लक्षांश उलयनासतना जाणचें जाता, म्हळ्यार ताजें हें जाता आमकां भास जाता. त्यामी ती त्याच प्रमाणे गुणांची योगाने निर्गुणाचो अनुभव घेवंक. कळ्ळें म्हळ्यार कळ्ळें तातूंत भाव पळोवंक. शब्द जालो अर्थ जालो जाल्यार तांत एक एक भाव न्ही, त्याची शब्दांतूं आमगेर देह बोलीने विंगड विंगड भाव येता. फॉर एग्जाम्पल तुमकां कळचे खातीर हांव सांगता, तूं मंदिरांत जातेस, हे 3 शब्द आसात कळ्ळें. तूं मंदिरांत जातेस किंवा तूं मंदिरांत चाल्लीस, ते कितले नमुन्यान उलयल्यार ताजे भाव कशे बदलता, अर्थ बदलता. तशें हांगा कळ्ळेंच अर्थ घेवंक म्हणटात न्हय वय की न्ही. शब्दाचो वाचन उलय शब्द जाले, शब्दाचो लक्षांश म्हळ्यार अर्थ, पण त्या अर्थांतलो भाव कल्लो हो महत्वाचो आसता. आतां तूं मंदिरांत चाल्लीस, तरी तूं मंदिरांत चाल्लीस हाजो भाव कसो जाता. तूं देवळां वचूं भायर सरल्या, तूं देवळांत जाते, तूं देवळां वतस म्हळ्यार हांव येवं तूं सांगाती हो भाव येता वय की न्ही. तूं देवळां वतस अशें म्हळ्यार हें प्लेन जालें, जाल्यार तूं देवळां वतस म्हळ्यार हांव येवं. तूं देवळांत वतस हाजो भाव कसो जालो. तूं आनी देवळां वचूं भायर सरल्या हाजो अर्थ कशें जालो. केन्नाय वचना तिला देवळां वचूं भायर सरल्या, खंय सूर्य कले पश्चिमे उगयला की कल्लें, अशी हे सगळे विचार ती म्हणटली गेल हांत आसता ते भाव. शब्द तिनीची तूं देवळां वचूं भायर सरल्या, तूं देवळां वचूं भायर सरल्या. तूं दुसरे कडेन खंय फिरू वता जाल्यार हांव येवचें आशिल्लें तुका सांगाती, जाल्यार तूं तर देवळां वचूं भायर सरल्या म्हळ्यार म्हाका आवडना थंय येवच्याक. कितले भाव विंगड 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 जातात. तशी अर्थ सुद्दां तांणी सांगल्या लक्षांश हो न उलयतना कळका आनी गुणांच्या योगाने निर्गुणाचो अनुभव घेवंक. म्हळ्यार ते अर्थाचे भाव कूड अर्थ आसा न्ही तो देह बोलीन थावन कळटा. तांगेले शब्दांचे हाजेर थावन फेक आसता न्ही शब्दांची. आतां नाटकांत न्ही शब्द कशी उच्चारता ती नुस्तें उच्चार नासतना सुद्दां तांगेले नांव कशें तिरपिल की कळटा तांकां मनांत येना. तशें मनांत सगळो अर्थ शब्दांत व्यक्त जायना करचें जायना कोणाकय. त्यामीत उरलेल्या शब्दांचो संपूर्ण अर्थ आसा तो मनांत आमकां शेवटी ग्रहण करपाक लागता. ग्रहण खंयच्यान जातलें, एक तर शब्द कले वापरले, त्या शब्दांचो शब्दार्थ कल आसा, ताजो भावार्थ कल आसा, ताजो गुढार्थ कल आसा, इतले नमुन्याचे अर्थ आसतात. शब्दार्थ, भावार्थ, लक्षार्थ, गुढार्थ, मतितार्थ,
मगल मती कश कळला ताजो अर्थ तो इतले सगळे अर्थ मनान तुझे ग्रहण करपा लागता. त्यामुळे ती ज्ञानदृष्टी अधिक सूक्ष्म जात वता आणि ताका जास्ती जास्ती अर्थ कळटा. म्हणजे ह्या हंत आमी जर माहीर जाले, आमी ताजी जर प्रॅक्टीस केली, कोणे कले म्हणल्यार आपोआप आमकां जर कळटा, तशी ती प्रॅक्टीस जर आमकां डेवलप जाली न्ही तर आमकां स्थूलांत सूक्ष्म सोदूंक मदत जाता अशें हांगा सांगलें ताणें. हां मध्ये तयास परब्रह्म म्हणावे म्हळ्यार कोणाक भुमीची जर छडळ नाशिल्ली, मध्ये पृथ्वीची नाशिल्ली तर आकाश पाताळ एक जातशिल्लें न्हय. हां परब्रह्म म्हळ्यार जे उपाधी वेगळे स्वभावे, जेथे दृश्य मायेच्या नावे शून्याकार दृश्य कले नाची, दृष्टीचे देखणे दृश्य मनाचे देखणे भास, मनातीत निराभास विवेके जाणावे. ही सूक्ष्म दृष्टी डेव्हलप करूक आत्ता सांगितले निरनिराळ अर्थांचे अभ्यास करता. एकच श्रवण केले की हाज मूळ अर्थ खंयचे, ते उलयतल्यार भाव कशे आशिल्लो, तागेल मनांतली कळकळ कशी आशिल्ली, तावळी कोण खरो संतू आनी कोण टोणपा हें आमकां कळटा. खरे संत कोण आस, खरीच कळकळ कोणाक आनी कोणाक सांगता एक पण इशार दुसरी कडेन. काणशी लोक असतात न्ही तशी, नजर एक कडेन आनी आनी कडेन खंय की पळयता म्हणून तशी. दृश्य भास अथवा विघडे विवेक तेथे पवाडे. म्हळ्यार दृश्य भास केन्ना ज्ञान ना जाता तावळ थंय योग्य विचार करूनच सूक्ष्मांत वचका लागता. तसले ज्ञाते थोडे सूक्ष्म दृष्टीचे, भूमंडळी ज्ञाते थोडे सूक्ष्म दृष्टीचे. असले सूक्ष्म दृष्टीन विचार करता लोक भोव कमी. आता वाचांश हा वाचेने बोलावा म्हणून ताका वाचांश म्हणटात. म्हळ्यार वैखरीन उलयतात ते. न बोलता लक्षांश जाणावा. आमी आयकतात तेन्ना आमी उलयनात, आमी गप्प आसतात पण आमी आयकतात. तावळी ताका कल्ल म्हणचें ताजें लक्ष कलें, ताजे शब्दार्थ कल्लो लक्षांश तो खंय पॉयंट आवट करतस. लक्षांश म्हळ्यार कलें, लक्ष म्हळ्यार पॉयंट आवट करचें कसलें पळयतस तो तें. आनी तशी करना पडे. जशें हांगा हें सांगिल्लें कलें चंद्र आनी हाजो न्याय म्हण कळ्ळें न्ही. बीज चंद्र आनी शाखा न्याय. चंद्र शाखा न्याय म्हळ्यार कलें एक द्वितीय जो चंद्र आसता, बारीक कोरशी, म्हाका दिसता मनोबोध सांगतना हांव सांगलें, बारीक कोर अशी पळयल्यार दिसना. चंद्र हाजी येनी वे म्हळ्यार खंय आसा सांग, तें पळय थंय आसा, थंय आसा पळय, थंय करकी एक सान विमान वता, विमान पुणी वता चंद्र थंय आसा, तें पळय थंय आसा, खंय आसा विचारना पण आमी कल म्हणटा ती. तें पळय तें झाड आसा पळय मा, ताची व्हड फांदी दिसता तुका, त्या फांदिऱ्या पळय, तें बरोबर फांदिऱ्या पळय आनी म्हापशी वचत थंयच पळय तो चंद्र दिसलो वे म्हणून. तर तावळी तो चंद्र दिसता ताका. जेन्ना ती डहाळी दिसता आसता, जेन्ना ती झाडां फांदी दिसता आसता तो पर्यंत ताका चंद्र दिसना. पण ती आवसू किंवा शिकयतली सांगता ताजी म्हापशी त्याच दिशेने म्हापशी वच दोळे सपूर करी पळय ते सान अशें दिसता न्ही, ताका चंदामाम म्हणटा ती. द्वितीय मात्र न्हय म्हणून सान दिसता जाल्यार लागीं वचल्यार तो व्हड चंदामाम आसा म्हणून आमी चेडवां शिकयता ती. तशी शाखा आनी चंद्र शाखा न्याय अशें म्हणटात ताका. तशें ते आमकां सद्गुरू आमकां लक्षांश कशें करचें म्हणून सगुणान थावन निर्गुण अनुभवास आणावा गुणाचे न योग्य. चंद्र शाखा न्याय तशी पयली निर्गुण पळोवंक लागता, न्हय पयली गुणाचे कसले आसा तें पळोवंक लागता. फांदी पळोवंक लागता, फांदी दिसल्यार मात्र ताजे मुखार अशें चंद्र दिसता न्हय. चंद्र कितलो दूर आसा, फांदी हांगाची आसा जाल्यार हें सहज आमकां हाता येता किंवा दृश्टीत पडटा. जाल्यार त्याच दिशेन पळोवचें गेल्यार अचानक आमकां अरे वय थंय चंद्र चम दिसता. तशी निर्गुण अनुभवास आणावा गुणाचे न योगे. परत वाचतें. वाच्यांश वाचेने बोलावा, न बोलता लक्षांश जाणावा, निर्गुण अनुभवास आणावा गुणाचे न योगे. श्रीराम. नाना गुणास आहे नाश. जाल्यार हे गुण आता हे शाखा दाखयले ते केन्ना कोणी झाड मोडचें. पण निर्गुण जे आमी एक फावट पळयले, निर्गुण ते अविनाश. ढोबळ्याहून विशेष सूक्ष्म देखणे. दृश्य पळयतले ते ढोबळे ज्ञान, कळ्ळें, स्थूल ज्ञान. ताचे पेक्षा विशेष सूक्ष्म पळोवचें, तांतुलेंच सूक्ष्म पळोवचें. जशी ब्लड आमकां दिसता,
पण मायक्रोस्कोपान तान पळयल्यार तांतूं नाना नमून दिसता ती युरीन रुटीन चॅक करता ती तांतूं नाना म्हणजे पस सेल्स हें तें सगळें दिसता एकूण एक तें जें पळोवन तें सूक्ष्म त्या मशिनांत तान पळयतात पण असले इतल्यो गोश्टी आसता ज्यो मशिनाक सुद्दां दिसना ती पण आसा ती तांची दृष्टी डेव्हलप जाल्यार देर इज नथींग लायक दॅट जे दृष्टीस न पडे ठावे ते ऐकून जाणावे आमकां दृष्टी पडना न्हय ते साधारण कशें कळचे खातीर कोणें तें पळयल्या तांचल्या थान आयकूंक आनी आयकून कलकर का श्रवण मनने पडे ठावे सकळ काही श्रीराम अष्टदेशे जिनस नाना उदंड पाहता कळेना अष्टधा प्रकृती कितले नमुन्या सृश्टींत अष्टधा प्रकृती प्रत्येकान बदल्या जाल्यार कितले नमुन्या शरीर कितले नमुन्या सृश्टी कितले नमुन्या झाड उदंड पाहता कळेना अवघे सगट पिटावे ना कोणी एके खंयचे सगळे एकत्र जाल्या तांतू थावन आमी पळोवच केल्लें सगळें नाशिल्लें सगट सारिकी स्थिती जाली तेथे परीक्षाच बुडाली चवी नटाने कालविली नाना अन्ने हांवें म्हाका जर तें विंगड करूं जाय न्ही तरी सगळें मेळून एक सृश्टी म्हूण म्हणटा वय की न्ही तांतून एक कॉमन आनंद मेळटा जाल्यार विंगड विंगड काण न्हू अशा शाखा चंद्रने आमकां जर सगळेच पळोवचें गेल्यार तांचे दिकाच परब्रह्म आमकां दिसना जरी ते सगळे कडेन भरल्या तरी एक पॉयंटान एक थोडी जरी झलक मेळ्ळी थंय ते आमी पावलीं आमी तांत वचून पडलीं की आमी ताजो एक भाग जाली की सगळे कडेन परब्रह्मची पण पयले वतना एक पॉयंटेड आसता जशी सुर्या किरण अशें आमी धरलें चिक्के जरी विंगड हें जालें तांथान किरण भितर येना आमी ते सायन्सान शिकले ते कशें ते वट्टे एका लायनीन आसता ती तरी मात्र ते सुर्या किरण येता ते आमकां प्रयोग केलेले आमी सान आसतना सगट सारकी स्थिती जाली तेथे परीक्षाच बुडाली सृश्टी सगळी एकूची तांतू सगळे परमात्माच भरला सुष्ट दुष्ट सगळे एकची परमात्म्यागल रूप त्यामी ती कोण कोण कलकल म्हळे ते करा ती अशी सगळ्यां तू परमात्मा भरला तांकां एकल्याक वागोवंका अशी म्हळ्यार तेथे परीक्षाच बुडाली चवी नटाने कालविली नाना अन्ने समर्थान हें कोण पळयल्या चवी नट म्हळ्यार चवीचें हें वचका म्हळ खातीर जे भिक्ष मेळटालें न्ही ते एखान तूं काल्लोन घेवन उदकान बुडयताले खंय ताका कल्याची चवच लागना तशी तांकां ठीक साधन म्हणून खावच्याक पण हें तशी न्हय हें सृश्टी तुमकां कले सेग्रिगेट करूंक कळना जाल्यार उपयोगू ना हां परीक्षाच करूंक कळना तुमकां तोणपा आतां तो तोणपा म्हळ्यार कळ्ळें कोणाक आचार विचार कळना कोणाक सार असार काडूंक कळना कोणाक आत्मनात्म विवेक कळना कोणाक योग्य विचार कळना कोणाक सत्संग घड्ड न्ही हो आपणच संत म्हणून घेता स्वताक आनी सगळ्यांक गोळ करून तांकां चुकीची शिकयता ताका टोणपा तो टोणपा नवे गुणग्राहीक मुर्खास कळेना विवेक तो म्हणटा विवेक आणि अविवेक एकची म्हणती श्रीराम उंच नीच कळेना जाला तेथे अभ्यासाची बुडाला उंच नीच कोण व्हड कोण सान हें सुद्दां जर कळना तुका नाना अभ्यासे प्राणी आला सुटिका खंयची मस्त हाजे एकल्याक म्हूण जर तूं केल्लें वेड लागोन जाले वोंगळ त्यास सारिखेच वाटे सकळ ते जाणावे बाश्कळ विवेकी नव्हे ती म्हळ्यार कळ्ळें ज्या मनशा पिश्श लागता तो स्वताची ताका तारतम्य कळना तेमी ती घाण केलें बरे पदार्थ केले दोनी समच म्हूण दिसता ते तशी स्थूल केलें सूक्ष्म केलें अशाश्वत केलें शाश्वत केलें हातूंत फरकच कळना आनी तो दुसऱ्यांक सांगता हें सगळें परब्रह्म हें पुरें दिसता न्ही दृश्य तें पुरें परब्रह्मच अशी सांगता दृश्य म्हळ्यार परब्रह्म न्हय दृश्य अविनाशी ना दृश्य ना जातलें तावळी म्हळ्यार हें परब्रह्म हो चंद्र न्हय फांदी ती पळय ती फांदी दिसता तो चंद्र न्हय जाल्यार फांदी मागशी पळय मान थंय पळय ते चंद्राचे बीज लायता न्ही तुका लांब लावन घेत पळय तिळो अशें आडवो तशें दिसता पळय ताका चंद्रकोर म्हणटात चंद्रकोर म्हणटात तशेंच फाय दिसता ती चंद्रकोर प्रतिपदेची बारीक ते आमी अनुभव घेवचे शकता डहाळीच दृश्टीने तशी सगळें स्थूल म्हळ्यार हें न्हय पण जो टोणप आसता तो सांगता ताका कले कळनाची
तो म्हणटी सगळी सृष्टी सर्वम खलुदम ब्रह्म, सगळे ब्रह्मची. हां, तर वेड लागून झाले वोंगळ, त्यास सारखेच वाटे सकळ, ते जाणावे बाष्कळ विवेकी नव्हे ती. म्हणाली त्या फटी, त्या ज्ञानहीन, बाष्कळ म्हणजे ज्ञानहीन, ज्यास अखंड होतो नाश, दिसता झाड मरता ती, मनुष्य मरता ती, सृष्टी पुराय येता वत्ता तान स्थित्यंतर जातात, हें सगळं ताका गोत्त असता. गोत्त आशिल्लें तर तो म्हणटा हें ब्रह्म सगळीकडे ब्रह्म भरल्या, तशें हांवें ब्रह्मची, हें ब्रह्म नाही जाल्यार ब्रह्मान तूं परब्रह्म भरलेलं आस. ब्रह्मान तूं परब्रह्म सगळे कडेन निमित्तान तूं फुडेंच जाल्यार हें ब्रह्म न्ही. आनी तें ब्रह्म हें जें सगळ्यान तूं भरल्या, ती सृश्टी ना जाल्या तरके परब्रह्मा बिलकुल धक्क लागचो ना, तें आस्तशें आसतलें हें कळका. आनी तें जें आस्तशें आसतलें तें अविनाशी आसा. जाल्यार सृश्टी ताचो नाश आसता, ज्यास अखंड होतो नाश, त्यासीच म्हणती अविनाश. बहुचकीच्या लोकास काय म्हणावे, बहुचकी म्हणकलें आयदर अडाणी, पिश्शे, नाजाल्यार पडत मूर्ख. कले ज्ञान म्हाका मस्त ज्ञान असं म्हूण दाखयतले. ईश्वरे नाना भेद केले, भेदे सकळ सृष्टी चाले, आंधळे परीक्षावंत मिळाले, तेथे परीक्षा खंयची. ईश्वरान मस्त भेद केल्यात न्हय. हां, त्या पार्श्वभूमीरीची सगळं जग चलता. सादे भेद म्हणकर सादे हात पळयात न्ही, एक अंगठो पुरो पळयल्यार इतली 4 बोट एक दिशे आसत आनी अंगठोच नाशिलो तरी कॅन यू डू एनी वर्क. कले तुका उबारचें जायना, अंगठोच ना कोणाक. तशी कितले भेद केले. बोट्ट 5 बोट्ट सम ना म्हणटा ती, जाल्यार प्रत्येक बोट्टाचें ताजें म्हत्व आसता. आनी तो हात उसरें दवलचो कशें केल्या. आनी मनुश्य जें करता न्ही हें सगळें पळोवनच शोध लागतात. त्यात लाकडाचें हें येतात न्ही हातावरी, ताजें अशी काडचें, सगळें तशीच येता. चिमटे हाचो शोध अशी बोट्टां वयल्यान लागलो, जाल्यार सगळ्यांत बरें म्हळ्यार देवान दिलेलें बोट, वय की न्ही. ईश्वरान पुष्कळ हें केलें, भेद केले ती. तर त्या भेदांचे पार्श्वभूमीरीची सगळं जग चलता हें खरें ताळमळवारी. तर परत परीक्षा करतल लोक जर कुर्ड असले म्हळ्यार ज्ञान अंध, तांकां ज्ञानच ना, पण मस्त ज्ञान दाखयतात टोणपा. ईश्वरे नाना भेद केले, भेदे सकळ सृष्टी चाले, आंधळे परीक्षावंत मिळाले, तेथे परीक्षा खंयची. म्हळ्यार तुमी गायना परीक्षेच्या का, हां, कोणाक गायना सूर तालाच गंध ना, तांकां आनी तुमी जज म्हूण बसयल्यार कशी परीक्षा करतले ते. आंधळे पद म्हणटले आंधळे जाल्यार चलता, जाल्यार तांगेल परीक्षा तांगेले हें तेंच्या जज तांणी आंधळे, तांकां राग ज्ञान ना, ताळ ज्ञान ना, कळना, सुरा ज्ञान ना, ते कशी मार्क्स दितले, ते परीक्षा कशी करतले. जेथे परीक्षेचा अभाव अशी मस्त लोक कोणा परीक्षाच करू कळना. तो एक टोणप न्ही, तो टोणपा समुदायूच आसा. अशी टोणपे लोकांक गेलो आमगेला ताणें आत्ताय तशीच आसा. तेमीची 15 जाणां तूं एक खरो मनुश्य ज्ञानी आसता, 15 कले 25 जाणां तूं, आनी बाकीच सगळे समुदाय म्हळ्यार पडत मूर्ख. तूं होडकी हांव होडू आनी तूं वाद घालतले. गुणची नाही गौरव येईल खंयचे. गुण तांकां समज ताजें हेंच करूं कळना, परीक्षाच करूं कळना. गुणांच अनुभवाने, गुणांच अनुभव घेता 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 मागशी कशी वच्चें हो विवेक कोणाक ना की तो मागशी वचून दृश्यांतन मागशी वचून अंतरात्म्यांत वचून अंतरात्म्याचेय मागशी वचून परब्रह्माचो अनुभव कशें घेतलो. हांगा खरे खोटे टोणप आसलें की टोणप म्हळ्यार कले ज्ञान नातिलो, ज्ञान विहीन, खरे खोटे एकच झाले. विवेकाने काय केले, असार सांडून सार घेतले साधूजनी. विवेकाचे अर्थ कल जालो, कोण टोणपे नाती ते साधूजनांनी कल केलें विवेकाने म्हळ्यार योग्य विचार करून असार केल्लें तें पयलीं फायंड आवट केलें. आनी फायंड आवट कोण बैसनी ती ते आस्तशेंच ताल्ले लक्ष दिनी. लक्ष खंय दिलें, खंयचे सार आस तेंचे निवडून काडलें. आमी कोथंबरी पालो सादी आमकां नित्याचें जें रांदप करता ती तांत आमकां सार खंयचें असार खंयचें कळटा. सार आतां तांबडी भाजी हाडी इतितलो हडड्ड देंट आसा ती, ताजें मुळाच उपयोग ना. तें कारण आमी जाय जाल्यार खंय नेटच्या जाता ता झाड जाता ती, जाल्यार बाकीच्या जी वयल्ले आमी साल्ल काडटा ती, आनी ती भितर जो गाब आसा तें सार.
असार उड्डोन दिता ती कोथंबरी पाल्यात सुद्दां तशीची अशी जे मूळ आसा ती ते काण उडयतात आमी की चिकल असल्या काण धुता ती आणि स्वच्छशील मात्र घेतात ती तशी स्वच्छ परब्रह्म हां विवेकान केलं अशी विवेक विचार करतलो हो सन्न सन्न गोष्टी संवसारांत सन्न गोष्टींक ताणूं विवेक करूं पयलीं शिक्का मागीर व्हड्ड हाजेर करचें तर असार सांडून सार घेतले साधुजनी उत्तम वस्तूची परीक्षा कैसी घडे नतद्रष्टा नतद्रक्षा म्हण दक्ष आणि नतद्रक्ष सावधानताची ना नतद्रष्ट म्हणतात ताका निवाचून उडयल्लो हां दीक्षा ही ना पासी दीक्षा येईल खंयची म्हळ्यार कोण आत्मज्ञानी मनुश्याला वचून हें ज्ञान शिकून गेली ता कशीची हांव उपजतनाची म्हाका कोणें शिकयनी हांव आय एम सेल्फ मेड एकान म्हणलें आय एम सेल्फ मेड हांव देवाक मानना म्हणून कळ्ळें हय तें आवस बापूस शिवायच तूं जल्मा आयिल्लो म्हणून असलें तांगेलें ज्ञान तर दीक्षा ही ना पासी दीक्षा येईल खंयची तांकां खंय कोणाला आशिर्वाद ना कोणाले हें ना कोणाकय शरण वचना ती आपणच ओडू म्हळ्यार कोणाले गोत्त आशिल्ल्यान ताणें शिकून घेतल्यार तें समजत न्हय अशीच खरें थंय पद म्हणचें आनी गायना क्लासा वचून सगळे परीक्षा दिवन साधन करून अभ्यास करून रियाज करून कार्यक्रम करचो हातूंत मस्त फरक पडटा उत्तम वस्तूची परीक्षा कैसी घडे नतद्रक्षा दीक्षा ही ना पासी दीक्षा येईल खंयची दुसऱ्यांक दिश दाखोवचे हें बुद्धी कशी येता तांकां ज्ञान आपलेन वंगळपणे दिशा करून शौच नेणे म्हळ्यार कळ्ळें दिशा करून म्हळ्यार हांगा उदकाड वचचें ताका म्हापशी काळांत दिशेक वचचें म्हणटाले भायर वताले न्ही संडास आनी घरांत आसनाचे भायर वताले कड्डेरी ते साबणा वारी केले पूण घेवन वताले गोबोरू जावं अशें आनी ते माती लावन घेवन हात धुवन घेताले आनी आपणागेले अवयव सुद्दां समज धुवन घेवन पवित्र जावन येताले जाल्यार हांगा ते सांगता ती हे जे टोण पेसता ती तांकां कळना आनी आपणाक पिशेपणशें आपणें म्हणलेलें खरें आपलें वंगळपणे दिशा करून शौच नेणे वेदशास्त्रे पुराणे त्यास काय करती वेदशास्त्र पुराण इतलें बरयल्यां ती पण असले टोणप्यांक कोण सुदारचें कल करूं जाता जशी कोणकी न्हंयेर कपून कुल्ले धुयनासतना वचून येयलो तो वचून संडासा खातीर न्हंयेक हांतूं बसलो ते न्हंये उदक किंवा समुद्राक थंय वचून बसलो समुद्राची लाट येता ती ते ताका डिस्टर्ब करूं लागले म्हूण तो उठालो तो समुद्राचेर न्हंयेचेर कोपलो आनी तशी वचूलो बुरसो तशी हें करता ती तांकां एक तर कळना कोणाक विचारचें आसना ताका वेदशास्त्र पुराण कल मात धाडोवन घेतली त्यास काय करीती आधी राखावा आचार म्हळ्यार आमगेलें वागणें स्वच्छ आसता पवित्र आसता हां बाह्य वागणें आनी मनाचें वागणें सुद्दां सगळ्यां बद्दल एक नमन्या पवित्र विचार आचार विचार मग पहावा विचार आधी राखावा आचार वागणें आमगेलें तशें आसता मग पहावा विचार आनी कड्डेरी ह्या आचार विचारे पयले पार पावी जेतो ह्या असले पवित्र आचार विचारांनीच आमकां पेलदिकान कशें करचें कशें वचचें हें कळटा जे नेमकास न कळे ते बाश्कळास केवी कळे इतलें कळ्ळें तर की इतले प्रयत्न करपा लागता ती ते अनुभवच्याक आत्मज्ञान जावचे खातीर कितने पापड बेलने पडते त्या पयर कलकी रेसिपीचें हें आसता टीव्हीचेर एक सिरियल आसता ताका पुरयो करूं केले पाप तो सान 21-22 वर्सां ताका पुरी लाटून खर्च ना ती पीठ तो सांगता मुझे मालूम नहीं था कि ज़िंदगी में इतनी पुरियाँ बेलनी पड़ती है कितनी पूरी बेलनी पड़ती है तशी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं त्या कोण बेलनी ती कोण लाट्टनी ती तांकां गोत्तू ना 1-1 किलोचे 5-5 किलोचे पापड करताले पीठ करून तें जालें लाते केले पापड केले घाले सुकयले कितलें काम आसा कोण करनाची तांकां कशें कळटा तर जे नेमक आसा न कळे तर कळतल्याक सुद्दां ते इतलें स्ट्रेन जाता तावळ कोण प्रयत्नच करनी तांकां तें कल्लें म्हूण कळतवे डोळस ठकती डोळस आसून सुद्दां तांकां भयंकर त्रास जाता अनुभव येवच्याक आत्मज्ञान जावच्याक कितने पापड बेलने पडते हैं तशी तर थंय डोळसांक जर त्रास जाता आंधळे कोण्या कामाचे पाप पुण्य स्वर्ग नरक अवघेच मानिले एक विवेक आणि अविवेक काय मानावे हां विवेक म्हळ्यार कळ्ळें अविवेक म्हळ्यार कळ्ळें असलें टोणप सिद्धांक कशें कळटलें ते म्हणटात कळ्ळें हें टोणप म्हळ्यार ज्ञान नातिलें अमृत विशय एक म्हणती परी तांकां गोत नावें
परी विष घेता प्राण जाती, कुकर्मे होते फजिती, सत्कर्मे कीर्ती वाढे. श्रीराम. इहलोक आणि परलोक जेथे नाही साकल्य विवेक. इहलोक परलोक प्रपंच आणि परमार्थ हांचे बद्दल सर्वांगीण विवेक आसता तो कोणाला ना की तांगेल जिवनान तू कसल्याक एकलो अर्थूच वरना सगळें जग का म्हणून. थोडे लोक अशे अयो आतां आमगेलें इतलें वय जालें अशी आढाळ्या पळयता ती केन्ना मरण येता म्हण वाट पळयताची. आनी हांगा मरण सुद्दां तांकां येना तसले लोकांक. बरे लोक पण बेगी खंवसुता ती असले लोक कले करना तिले अशी पळयता बसतात आड्यालेगी आतां कशी वेळ घालोवचो म्हणून. म्हाका कोणकी विचारलेलें पाची तूं रिटायर जालें ना तूं वेळ कशी घालयता म्हणून. म्हळें हांव म्हळें म्हाका रिटायर जावचे पयलीं हांव कितली बिजी आशिल्ली की ताजे पेक्षा आतां जास्त बिजी आसा. वेळूच मेळना. हां वेळ म्हाका घालून मुखार वतस कळ्ळें. म्हाका वेळ बिलकुल वेळ मेळना कसलें करूंक खरपून खंयच्या वेळ ना. प्रश्नूच येना तूं कसलें करता कशी वेळ घालयता. वेळ वतच आसता समय वतस. हां घटका गेली पळा गेली तास वाजे झणाणा आयुष्याचा नाश होतो रामकारे म्हणाना. एक दिवस दोन दिवस एक प्रहर दोन प्रहर हां संसारात नेली आणि रात्र थोडी फार थोडी ताजे एक प्रहर दोन प्रहर झोपेंत गेले कडे संवसारान गेले. हां तर तशी जाल्यार 8 प्रहरांची वासलात झाली. 8 प्रहर तशी गेले आमगेले प्रपंच करच्यान. तरी दास म्हणे तास बरा. हां म्हणून झणकारी तो आणि क्षणोक्षणी तो झणकानकल सांगता अरे आयुष्याचा नाश होतो रामकारे म्हणाना. हां दास म्हणे तास बरा म्हणून झणकारी तो आणि राम म्हणा असं सांगता तो मेसेज तास. तशी आमगेले इहलोक परलोक जेथे नाही साकल्य विवेक तेथे अवघेच निरर्थक सकळ काही. म्हणून कलकुरका संत संगेची जावे सत्शास्त्रची श्रवण करावे. संत संगांतू सत्शास्त्र श्रवण करका अशीच नाही त्यात समक कळना म्हळ्यार ताजे गूढ अर्थ कळना आमकां. आणि उत्तम गुणास अभ्यासावे नाना प्रयत्ने म्हळ्यार कळ्ळें सत्संगाक वचका कसले बरे हाजे कडेन सत्शास्त्राचे श्रवण करका आणि नाना प्रकार प्रयत्न करून तातूंत उत्तम गुणाचे कल्ले सांगल्यान ताजो अभ्यास करका. परमार्थ खरें म्हळ्यार कशें आसता हाजी योग्य कल्पना येवच्याक संतांगे संगती शिवाय अन्य राजमार्ग ना. त्यामुळे संताल्या थानू परमार्थ पर ग्रंथ श्रवण करका म्हळ्यार तरी ताजो योग्य अर्थ ध्यानांत येता. म्हळ्यार कल्ल्या इतलें सगळें एक्सप्लेन करचें समर्थांनी बरयलेंच न्हय म्हणून पण समर्थ छान तूं बैसून आमकां अर्थ सांगतस ह्या हाज्यान श्रवण करता. म्हळ्यार सांगील अर्थ आमगेल माथ्यांत वता आनी इतलें कोण भागना माथ्यां वचून आज येता फाय गण वता. त्याच खातीर स्वताक साधन करपा लागता. साधनाय करका साधन केली तर आचरण करचें वागूकसूर करचें. ह्यो तो आयकना गो आयकना म्हळ्यार केप पसना तो ताका सगळें आयकूं येता पण ताका कसलें करचें आसना सांगिल्लें आचरण करचें आसना. तेमी तस जाता आयकना म्हळ्यार वागना. आमी तशें करूं नये. आमी जें आयकता ती ताजेर विचरवण करता ताजेर विचार करता ताजेर श्रवण मनन करता आनी निधिध्यास म्हळ्यार तें आचरण करता. स्वता साधन करता म्हळ्यार मात्र इतलें केल्यार ताका परमात्मा दूर ना. आमी एक पाऊल मुखार वचूल्यार देव आमचे खातीर 10 पावलां मुखार येता. देव म्हळ्यार दुसरें कोणें न्हय आमगेलो सद्गुरू आमचे खातीर परब्रह्म निराकार परब्रह्म निर्गुण परब्रह्म आमचे खातीर गुरू जावन आयले. गुरु एक जगी त्राता गुरु दया सिंधू गुरु कृपा सिंधू गुरु जननी जन्मदाता गुरु एक जगी त्राता. घनत मात गुरु ज्योत पेटवी तन मनात चैतन्य जागवी कण कणात जणू प्राण डोलवी
जे अमूर्त त्या देई मूर्त, जे जे अमूर्त त्या देई मूर्तता. करी मूर्त तो अमूर्ता, गुरु एक जगी त्राता. तशी गुरु एक जगान तू त्रात असे, तागल कास धराती सोड नाका ती, पावल सोड नाका ती. त्यांनी खंय वचून चरण पुजा म्हळ्यार नुसते पादपुजा, थोडा वेळ मंत्र म्हणले भटभट 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 तीर्थप्रसाद घेतलो आणि आयली, ताका पादपूज म्हणना ती. तांगेल चरणांच पावलाचे प्रिंट आउट्स आसा ती, तान तूं पाऊल घालून आमी चलचें, तशें वागचें. ताका तांणी जें शिकयलें, शाखा चंद्र न्याय, त्या लक्षात दवरका. दृश्यान थाव न्हू, पेल्दिकान पळोवनचें शिकता ती. तांणी सांगलें देवी पूजन तुमी करता ती, तर देवी गल स्वस्वरूप भितर आसत, तें परब्रह्म आसत. तर देवी खूश करून घेया ती आनी पल देवींत देवित्व अनुभव करा ती. आनी कडेन तिका सांगा ती की म्हाका तुगेलें स्वरूप दाखय. स्वस्वरूप हें परब्रह्म, परब्रह्मांत आयल्या ती देवी, मूळ माया. तेमी ती तुगेलें स्वस्वरूप दाखय म्हूण आमी जर हें केलें री ती दिता आमकां. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे टोणप्रसिद्ध लक्षण नाम समास 10वा. हांगा दशक 17 समाप्त जालो. आतां मुखार पंथा आमी एक साधारण दासबोध 17 दशक जाले, 3 दशक भरले. तर मुखाल एक हें कड्डेर आमकां कदाचित हांव भायलगांव वच्चा पुरो, थोडे एक 3-4 सेशन्स बंद पडटले. तर तेमी नवीन दशक सुरू करचे पयले 30 समास भरले. तर पयलीं धोर न्हू, कल्ले हांत बरयल्या, कल्ले नेमके हाजे समर्थांक कल्ले म्हणचे आनी कशी ताजो आढाव आमी घेवया. 7 दशक जायना पण आमी घेतिलो. आतांय तशीची पयलीं दोन थोडे 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 प्रत्येक दशकाचे मुखाल पण तें घेवया. एक प्रत्यक्ष एक दशक आनी एक हें म्हूण न्हय, ताज आमी रिविजन म्हणटात न्ही, तशी रिवायज करुया आमकां कळचे खातीर. आनी आमी समर्थांगेली प्रार्थना म्हणुया. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया, तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी. अपराधी जन सुकटची गेले, तुझा तूची सावरी दयाळा. कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा. कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी, दयेसी नाही सरी दयाळा. कल्याण करी, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम, जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी, हें कीर्तन पुष्प जशी घडल्यान तशी घडलें. टोणप्रसिद्ध आनी दशक 17 प्रकृती पुरुष आनी कशी आमी मुखार वच्चें. चंद्र शाखा न्याय, शाखा पळोवन 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 आमकां हगूर चंद्र दिसता, तो चंद्र पळोवचें आनी चंद्राचे पेल्यान कलस तें आमकां पळोवचें. तें आमी प्रयत्न करुया. आनी हें कीर्तन पुष्प जे समर्थांनी घडोवन हाडल्या तांगे चरणाचेर तें अर्पण करुया. सगळ्यांगल वतीन हांव अर्पण करता आनी पांयपण म्हणया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.